महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया सगळं म्हणूया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया सगळं आम्ही म्हणूया सागोरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाऊ बहिणीनो रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक पयल्यान पयलें बरी सकाळ हांव मागतां पयस पयसतावन तुमी आयलात पावस जाल्यारय पयस पयसतावन तुमी आयलात आनी तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन तुमचे मागणे घेवन तुमचे विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयलात ह्या पुणशेतांत तुमी मागिल्लें मेळटलें जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव तुमच्या जिवितांत तुमकां जातलो म्हूण व्हड बावडतान हांगासर तुमी आयलात मोगाच्या भाऊ भयणीनो बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वच तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कडी दिलें त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात आसता तुमकांय निराशिकन जेजू फाटीं धाडिना तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या विनवणेचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेगाचेर आपलो आशिर्वाद तो घालतलो मोगाच्या न्हू रेतीरेक आयल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा आयची रेतीर सोलोन व्हरतात मानदेक बाप फ्रँकलिन डिसोजा सवार तेंपा उपरांत आयल्यात शिवमोगादावन येतात पयसतावन ते आयल्यात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात जॉन हरयेका सोनवरा हांगासर येतात वजंत्रां वजोन गितां गावन अर्ग आनी स्तुती होगळाप करून आमकां मागोवंक कुमो करतात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात डिवायन वर्ड टीव्हीचे ही टीव्ही ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा मोगाच्या न्हू तुमकां बरें मागता देव बरें करूं देवाच्या पवित्रात्म्या मुझेर देवून ये मोजे देवोन देवाच्या पवित्रात्म्या माझे देव नितळ कर नितळ कर निर्मळ कर निर्मळ कर पवित्र कुरपेन भर देवाच्या पवित्रात्म्या मोचे देव आमचेर देवण ये देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवण सांगता पवित्रात्म्या आमचे देव सत शिकय धैर्य लाभय
Deilabo Zanuaidi Sanwaidi Bhaktin Devacha Ohi Atmya Amche Deo Sauten Charan Amcher Devaniye Devacha Pavi Atmya Amche Devon Devacha Pavi Atmya Amte Deo Ek kordi mai pas di sosnik कर दयाळ कर आमचे हात उभारून म्हणूया देवाच्या पवित्र्या आमचे देव पवित्र आमचे देवोनी आमचे काळचा मना उक्ती देवाच्या पवित्रत्या आमचे देवोन देवाच्या पवित्रत्या आमचे दुनियात आमच्या काळजाचे दवरया जेजून आमकां बसयला तुमकां अनाथ बरी हांव सोडूं वचना आमी कोणी अनाथ न्ही वी आर नॉट ऑर्फन्स नाव अनाथ राल्ला देव आमचो मोग करता ताणें आमकां ताच्या पुता जेजूको सडवंदार जावन पाठयला आनी जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिला पवित्र सल्लो सांगता तो पवित्र आत्मो तुमकां सर्व सतां शिकयतलो तो पवित्र आत्मो हांवें कितें तुमकां सांगलां तें उगडासा काडटलो तो पवित्र आत्मो आज आमकां देवाचें उतर आयकूंक नियाळूंक आनी ताच्या द्वारे आमी गोण जावंक तोच पवित्र आत्मो आमचे मदें काम करतलो ह्या पवित्र थळाक कालमाडीच्या वेलांगणी मायेच्या ह्या थळाक आमी आयल्या म्हजो पोतू कितें सांगता थंय तुमी करा म्हणून सांगलेली ती आवय देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालेली आवय देवाकच आपणाकच देवाक समर्पण जियेलेली आवय देवाच्या उतराचेर अखंड भरोसो दवरलेली आवय जेजून कुर्सार तावन आमकां दिली ती आवय ही तुजी आवय म्हणून कुर्सार तावन जेजून तिका दिले त्या घडये शिसांग ती जाली आवय ती जावन आसा आमची आवय मोरी माय पुताच्या मेटांनी समकोंक पुताच्या सुवार्थेन आमी जियोंक पुताच्या सलवासावांत आमी सदांकाळ जियोंक आमकां प्रेरण दिता ती आवय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती भरलेली पवित्र आत्म्याच्या बोळान ती जियेली आज जी कोण हांगा येतात तांकांय तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरचे बरी पुता लागीं ती मागता
आमची ग्राणी, आमची तेसावा, आमची सर विनवण्यो ताचे समोर आज आमी दवरया. ज्या खंयच्या कारणा खातीर तुमी ह्या पवित्र तळाक हांगा आयल्यात, कुटुंबाचे समस्ये, भुरगेपणाचे समस्ये, काजरी जिविताचे समस्ये, भलायकेचे समस्ये, कितेंय जावं, बायबल सांगता João Evangelho 16:30 म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. I will never let down those who come to me. I will never let down those who come to me. ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. आमचो देव आमचे ग्राणे आयकोसो देव, आमचो देव आमचो मोग करचो देव, आमचो देव सदां काळ आमकां चलोवचो देव. परमेसरल्यान आमी आयकलें देव तो अब्राहमाचो, देव तो इसाकाचो, देव तो जॅकोबाचो, तो देव जिवांत आसलेल्यांचो देव. त्या देवा समोर, सर्वेस्परा समोर आज आमी आमकांच समर्पण दिवया. ही आमची कूड, ही मोतू, ही आमची अस्कत, सकड अस्कत काय समर्पण, आत्म समर्पण दिवया. सर्वेस्परा आज तुजे समोर हांव म्हाकाच समर्पण दिता. आज ह्या रितीरींत आयच्या ह्या नव्यानांत म्हाकाच समर्पण दिता. म्हजेर दया दाखय. तुवें म्हाका आपुडल्यार हांव बरो जातलो, बरी जातली. तूं म्हाका आपूड सोम्या, तूं म्हाका आशिर्वादीत कर सोम्या. कोणें सांडल्यारी तूं आमकां सांडिनाय, कोणें फटयल्यारी तूं आमकां फटयनाय, कित्याक तुजो मोगो तितलो जावन आसा. खवणीत हांव न्हू कुर्सा पर्यंत तुवें मोग केलोय, मोगाचो संस्कार जावन त्या युवकारिस्तांतच तुवें तुका आमचे खातीर भेटयलोय. तर आयच्या ह्या सकाळी परत एक फावटी आमची कुटुंबां तुका समर्पण दिता हांव, आमचें जिवीत तुका समर्पण दिता हांव. आनी आमचे लागीं दुसरें कितेंच ना. तुवें दिल्ली ही जीब तुका स्तुती गावंको, तुका आराधन करूंको, तुका महिमा दिवंको. आमी केदळा महिमा दिता हांव, आमकां आशिर्वाद मेळटली. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी हात आमचे वयर उबारुया आनी व्हडा ताळ्यान काळजात हांव स्तुती करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां दिता जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान. हालेलुया, 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 अर्गां दिता जेजू. तळी भेटून गवया. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ अर्कान जेसू अर्कान जेसू
अर्गान जेसू तुका होगळाप जेसू अर्गान जेसू अर्गान जेसू अर्गान जेसू तुका होगळाप जेसू. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, we praise you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, we praise you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. येदोळू पर्यंत राखून वेल्ल्या अर्गान जेसू म्हणया येदोळू पर्यंत राखून वेल्ल्या अर्गान जेसू आणि मुखार राखून वरच्या अर्गान जेसू आणि मुखार राखून वरच्या अर्गान जेसू ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಕ್ಲಾಪ್. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಹೌದು ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. Alleluia, 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 alleluia. ಲ್ಯಾಪ್. ಚಪಳೆ ದೊಡ್ತಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪಳೆ ದೊಡ್ಡ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ
ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 आमच्या देवाची कृपा आमच्या विश्व भितर तुझी सतत देव देवची हांगा आराधन करूंक तुझी स्तुती आयकूंक आमकां कृपा मेळों दी, आमची काळ सामोर तो उगडूं दी. हरी री 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 Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. दुनियेंत आमच्या काळजाच्या दवरया घडीभर मौनपणी दोळे धांपून मौनपणी आमी मागया. Servis for तुमचे सवे आसो, तुमच्याही सफे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मातेवा सवांजे लावा स्वर सो. तुमच्यो भक्तीच्यो कोरण्यो मनशा मुखार ताणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीनाशें
सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभोचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. त्या शिवाय तुमी मागतना अनभावर्ते बरी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी कोट्यातावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांच्या गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापी तुमच्या गुन्यांव बक्षूंचो ना. तुमी उपास करतनाय कापाट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच भोंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामोळ धू. अशें तूं उपवास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या भावाक शिवाय, तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. संवसारांत तुमकां दिरवीं पुंजयनाकात. हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर खण्णां घालना नागयतात. पूण दिरवीं पुंजया सरकार. थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर कान्नां घालना नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळिजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडीन उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुज्या कुडीन काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखच कितलो भिरांकूळ जायनाये. कोणाकच दोग धनयांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाचें उतार हें वाखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया तुका जेजू, सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. मग भाव भयणीनो ह्या दिसांनी इंस वाचपाम जेजूच्या दोंगरा वयले शिकोवणेचे वाचपाम ह्या दिसांनी आयकता हांव. जेजू मागण्या विशयान सांगता, दान धर्मा विशयान सांगता, उपासा विशयान सांगता, ग्रेस्तकाया विशयान सांगता, दिरवी पुंजावच्या विशयान सांगता आनी दोळ्या विशयान सांगता. आमच्या जिवितांत सालत्या जिविताच्यो गणिता जेजू उलयता. जेजू समजनासल्या बरी उलयना तो, आमकां समजोवचे बरी भोव सोंप्या रितीन जेजू आमच्या लागीं उलयता. आनी थंय तो सांगता, तुमकां बाप प्रतिफळ दितलो. कोण दितलो? बाप म्हळ्यार कोण? सर्वेस्वर देव प्रतिफळ दितलो. म्हणजे तुज्या कर्म पळोवन देव प्रतिफळ दितलो. जर तर आमी कितेंय प्रदर्शना खातीर करता जाल्यार देव प्रतिफळ दिवचो ना. आज रेतीचो उद्देश कितें? ह्या नव्याचो उद्देश कितें? आमकां प्रतिफळ मेळा जाय, प्रतिफळ मेळा जाय. तर प्रतिफळ मेळा जाय जाल्यार आमी आमचें अंतस्करण सारकें करी जाय, अंतस्करण सारकें करी जाय, अंतस्करण नितळ करी जाय. आनी आमच्या अंतस्करणांत देवाक आमी प्रामाणीकपणान जागो दी जाय, विथ सिन्सियरिटी ऑफ हार्ट. आमी बेश्टे तेर्स, बेश्टे मागणें, बेश्टे समुदाय, बेश्टे इगर्जी घेना ना. आमी कितेंय करता तें मागणें प्रामाणीकपणान, मुक्तीपणान, खलत्यापणान, विधेयपणान, समर्पणान करूंक आसा. त्या दाळा देव प्रतिफळ दिता. नाजाल्यार आमी पळयता लांब लांब मागणी करना तें देव आयकना. म्हणजे अर्थ कितें? कितेंय मागणें कर, लांब करताय मोठवें करताय, तातूंत गरजेचें कितें गे म्हळ्यार तुजें काळीज. खंयच्या काळजान तूं मागणें करताय? मग अशें भाव भयणीनो, आमकां पिडा येतना या आमकां कितेंय टेन्शन जातना या आमकां कितेंय एक गरजेचें काम जाय जाय म्हणटाना आमी कशें मागणें करता? काळजान थावन मागणें करता. फाल्यां डॉक्टरान सांगल्यार येवचें नाका, तुका कॅन्सर आहा म्हळ्यार कालें जाता, बेन दिसता. त्या दाळा करचें मागणें, कॅन्सर नातल्या वेळार करचें मागण्या डिफरन्स आसा. एग्जाम येतना करचें मागणें, एग्जाम नातल्या वेळार करचें मागण्या डिफरन्स आसा की ना? मस्त आसा. आतां इंटरव्यू दिल्या, त्या काम मेळटा मुसोर करचें मागणें, काम मेळ्ळ्या उपरांत करचें मागण्या डिफरन्स आसा. म्हळ्यार तितल्या कठीणायन आमी थोडी उपास करतात, थोडी बारी दंडवणी करतात. म्हणजे कलतेपणान, प्रामाणीकपणान मागचें. तें एक दिसाचें काम न्हय, हर एका दीस आमी देवा सांगता प्रामाणीकपणान जिय जाय. जोब प्रामाणीकपणान जियलो. सिन्सियरिटी शूड बी आ स्पिरिच्युआलिटी. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಪಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, हालेलुया. जर तर आमकां प्रामाणीकपण ना थंयच ह्या सगळ्या वाचपांनी, दान धर्मांत आनी आमच्या मागण्यांत, आमच्या उपासांत देव आमकां प्रामाणीक जावंक आपोवणें दिता. त्या खातीर आमी किर्तनांत आयकता, प्रामाणीक मनशाचें मागणें देव तिरस्कार करिना. गॉड विल नेवर रिजेक्ट द प्रेयर ऑफ ए सिन्सियर हार्ट. सिन्सियर हार्ट. त्या खातीर आमी खंयी देवाळाक वेता, देवालाक वेता, घरा मागणें करता, आमी सिन्सियर जावन आमच्या प्रामाणीकपणान आमी मागत जाय. त्या खातीर बायबलान जेजू सुबार पोटी सांगता, प्रदर्शना खातीर करनाकात, दाखोवच्या खातीर करनाकात. न्हय तुका देणी मेळ्ळी दुसऱ्याक प्रदर्शन करच्या खातीर करनाका. तूं करताय तें काळजान तावन कर. देव काळजां पळयता. सांगया पळय, मनीस मुखामळ पळयता, देव काळजां पळयता. आमी कोण तो कोण आयला, अयो आज बारी सोबीत दिसता कशें, आमी मुखामळ मात पळोवचें न्हय गे. थोडे फावटी सैरीक येता शोधता न्हय गे, मुखामळ पळोवन सैरीक जातात, मागीर कळना. निजान काळजां गूण पळय जाय. देव आमच्या मुखामळ पळयना. हांगा कोण तूं डॉक्टर गे, तूं वय नर्स गे, तूं आनी कितें अधिकारी गे, देव खंयचें पळयना. तूं ह्या जाक रिलिजियस खंयचें पळयना. देव तुज्या काळीज पळयता. तूं खंयच्या मापान देवा मुखार येताय. त्या खातीर आमचो देव तो प्रामाणीक देव.
त्या खातीर देवाक सगळें कळीत आसा, जें कितेंय म्हज्या जिवितांत आसा तें सक्कड ताका कळीत आसा. ताका कळीत नासतना कितेंच घडना. जोब म्हणलो सोम्या तुका कळीत नासतना कितेंच घडना म्हज्या जिवितांत. तर आज आमच्या जिवितांत कितेंय जालां जाल्यार देवाक कळीत आसा. आमी तें प्रामाणीकपणान आमी देवाक समर्पण दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थोड्या पोटी आमच्या भावार्थांत आमकां दुसऱ्यांनी निर्धार काणयोंक जायनात. आमच्या भावार्थांत दुसऱ्यांनी निर्धार काणयोंक जायनात. कोणें निर्धार काणगे जाय? आमी काणगे जाय. त्या खातीर देव सांगता तुमच्या मुखार उजो आनी उदक दवरलां, तुमच्या मुखार मरण आनी जिवीत दवरलां. खंयचें विंसून काडतात? देव सांगता तुमी जिवीत विंसून काडा, उदक विंसून काडा. मरण नाका तुमकां, तुमकां उजो नाका तुमकां. म्हळ्यार देव आमकां मोजत दिता. त्या खातीर आज विंसोवण आमची. आयके नम्मदू, चॉयस इज आवर्स. हांगा याजाक येतात, ब्रदर येतात, रितीनी हेल्प करतात. दे आर ओन्ली इन्स्ट्रुमेंट्स. आमी केवळ एक साधन. पूण डिसिशन आमी घेवंक आसा. डिसिशन केदळ आमी निर्धार घेता, केदळ आमी आमच्या पांयार रावता. आमी ब्रदरा फाटल्यान, पाद्रेबा फाटल्यान, मेसेजी फाटल्यान, विजना फाटल्यान धवचार वयता. डिसिशन भावार्थांत तिरासण आसा जाय. इजाया प्रवादी सांगता 7वा वसोर ओळ 9, इजाया 7:9 सांगता तुमी भावार्थांत तीर नातल्यार, तिरासण नातल्यार तुमकां तीर उरची ना तुमी. If you do not stand firm in faith, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. आज आमचें कितें जाता? थोडे फावटी आमची मोत इल्ली आलता दलता. वारें वादळ येताना पळयलां न्ही गे, आलता दलता. आमी आलोवंक नजो, दलोवंक नजो. आमी सुमेध जेजूचेर बावार दवर, तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें म्हणून पावलान सांगलेलीं ती उतरां 16:30 धर्मदूताची कृत्यां आमी सुमयेचेर बोवार्थ दवरी जाय. आमी सुमयेचेर बोवार्थ दवरतना सुमया सांगता गुणायेंची येतना आनी आमी निर्धार सुमया सांगता सुरावो करतना आमकां कितेंच बाधा करूंक शकचें ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भावार्थांत आमी निर्धार घेवंक आसात. आनी हे निर्धार आमी घेता आसतना आमी कोणाक हांगा दुरसोवंक ना. ताचे वरवीं अशें जालें, हाचे वरवीं अशें जालें, इगर्ज माते वरवीं अशें जालें, याजाक कोणा वरवीं ना. आमी भावार्थी, आमी बावतिस्म घेतलेली, आमकां साक्रामेंतान ताणें आशिर्वादीत केल्यान. ताका मॅच्युरिटी म्हणटात. मॅच्युरिटी आमी मॅच्युअर जावंक आसा, ताका आमकां क्रिस्म दितात. क्रिस्म म्हळ्यार अर्थ कितें? हो क्रिस्तातेन दृढ जावन आसा. हाज्या भावार्थाक हो जबाबदारी जावन आसा. त्या खातीर आज आमी जबाबदारी घेजय. जबाबदारी आमच्या मागण्यांत जावं पुरो. आमच्या कुटुंबांत आवय बापाय आसात, भुरगीं बाळां आसात, आमी जबाबदारी घेवंक आसा. कोण सुकारी मारता जबाबदारी ताव न्हू, तो आलता दलता पडटा. तो ताऱ्यार ना, तो वाऱ्यार आसा म्हणटात ताका. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता, आमकां निर्धार घेवंक आदार दिता. त्या खातीर आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागलें, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय तूं देवून ये, म्हजे थंय तूं देवून ये. प्रेज द लॉर्ड. उजवो हात आमी वयरुबारी सांगया. सुमया जेजू आमच्या भावार्थान गट निर्धार करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या भावार्थान आमच्या मागण्या जिवितान आमी हाला नासतना दला नासतना तीर रावोंक बोळ दी, घटाई दी. आमच्या कुटुंबा जिवितान येवच्या वादळा मध्ये भिये नासतना धैर्यान फोड करूंक घटाई दी. सुमया जेजू आमचो भावार्थ तुजेर दवरूंक बोळ दी. सुमया जेजू तुज्या पवित्रत्मेच्या सक्तीन आमकां आशिर्वादीत कर. दोनी हात वयर उबारून सांगया. देवाच्या पवित्रत्म्या मुजेर देवून ये. देवाच्या पवित्रत्म्या
मुजेर मुजेर देवन ये. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करा. व्हड्या ताळ्यान तुम्ही मागा. तो पवित्रत्व आमकां थीर करता. तो पवित्रत्व गट निर्धार करून कृपा दिता. लॉर्ड ब्लेस आवर डिसिಷನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಫೇತ್. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. तुझ्या पवित्रत्वाद्वारे आम्ही गट निर्धारांची कृपा दे. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तळी पेटून देवा कारखानिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल हाडलागी बायबल ना हाडला होगते करा. इतिहासाचे दुसरें पुस्तक पुट संख्या 673 673 आमच्या कोंकणी बायबलांत 673 इतिहासाचे दुसरें पुस्तक. हांगा एक राय तो एक निर्धार करता. पळय हे आमच्या भावार्थात आमकां कांय निर्धार करूंक थोड्या पोटी कृपा बोळो घटाय दिता. हे निर्धार काडले सकडांनी बायबल. कितल्या जाणांनी बायबल हाडला आतवयर गेल्या. ओके. कितल्या जाणांच्या घरा बायबल आसा आतवयर गेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनीकी आमच्या हातांत बायबल येना जाल्यार आमी खंयच्या भावार्थांत आसा म्हूण आमीच निर्धार करीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ओके. हांव वाचता आयका. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. आज कोणें सक्कड बायबल हाडूं ना तांकां माने केला आसा होमवर्क. घरा वचून इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 20वा आवासवर 20 फावटी वाचचें नाका. 1 फावटी वाचा. प्रेज द लॉर्ड. 20 फावटी सांगल्यार तुमी वाचता ते ना न्ही. 1 फावटी वाचा पुरो. प्रेज द लॉर्ड. ओके. दुस्मानांचेर ह्या रायाचें जैत जोहोशपाटाचें जैत. आज पळया मस्त नमणेचे दुस्मान आमकां आसात. पूण आमी दुस्मान आसा म्हणून AK-47 काण घेवन वचून लगड काडूंक जायना कोणाक. न्ही गे. आमी कोणाकी सुरी घालूंक जाताय. मर्डर करूंक जाताय. काले म्हणी सांगा न्ही. 2 पारां जेवण दितात हांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायना. तर आमी कशें जैत जोडी जाय. देवाची वाट खंयची. आमची वाट एकल्यान त्या पुता ह्या पुता म्हळ्यार आमची वाट कोत्ता न्ही. तुवें त्या पुता ह्या पुता त्या दुवे ह्या दुवे. आमची वाट ती देवाची वाट न्ही. देवाची वाट कसली. त्या खातीर आज हांवें तुमकां वाचलें. जेजू सांगता आज त्या वाचपांत मागण्याच्या विशयान सांगतना म्हळें न्ही ताणें जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षिता तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षितलो. हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव म्हळ्यार तुमचें मागणें देव आयकना. साबार जाणांनी सांगचें आसा कित्याक फादर म्हजें मागणें देव आयकना. देवा थंय प्रॉब्लेम ना. म्हज्या मागण्या थंय प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो. त्या खातीर हांवें सांगलें कालतेपणान माग. कशें माग. कालतेपणान विधेयपणान तूं माग. ब्रदरान एक कंतार बरयलें म्हाका उडास येता. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. त्या खातीर हो राय हे एक दृश्य ह्या घटान आमकां दिलां. आमच्या जिवितांत अशें घडोवंक पुरो. आमच्या कुटुंबा जिवितांत ह्या आमच्या संबंदा मदें ह्या आमी काम करच्या जाग्यांनी अशें पुरो सबारपटी सबार नमणेच्यो विधवळ्यो आसतात. ते आमकां सांगोंक जायना कोणा कडेन. थोडे फावटी आमी भितरच आमचे भितर सफर जाता. वी आर सफरींग इनसायड. त्या खातीर आज देव आमी कसले निर्धार करता आमच्या सफरिंगा मदें आमी देवाक आमकांच भेटोवन दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळय दुस्मानांचेर जोहोशपाटाचें जैत. थोड्या काळा उपरांत मोवाबीत आनी आम्मोनीत आनी तांचे बराबर थोडे मेयुनीत जोहोशपाटा कडेन झुजूंक आयले. जोहोशपाट इस्रायल घराचो राय आनी ताचे कडेन जैत करची सकत आसली. पूण केदाळ एका व्यक्तीच्या राजवडकेर तेग राय येतात.
म्हणल्यार तेगांचे बोळ एकल्याच्या मुखार चड जावन आसता. त्या खातीर कितें जालें, हे कोण मोवाबीत तांचें सैन, अम्मोनीताचें सैन आनी मेयोनीताचें सैन, 3 सैनां यहोशोपाटाचेर झगड्याक आयली, झुजाक आयली. आतां नॉर्मली सांगा, हे तेगी येवन यहोशोपाटा वयर पडटाना कितें जाता? राई जिखता की सोलवता? ऑटोमॅटीक सोलवता. त्या खातीर ताका कळीत आसलें, सोलवड ही म्हाका हांगा आसा म्हूण कळीत आसा, हांगा वाट ना. बायबल कितें सांगता? देवाक आसाद कितेंच ना. खंय वांटो नात थंय हांव वांटो करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोणी जाण वाचतात की इसाया 50:5-8. तुजे कडेन बायबल आसल्यार वाचत, 50 तुमचे कडेन आसल्यार वाचया. इसाया 50:5-8 वाचा पळय. हे बरोवन घाण घे उतरां पळय. आज तुमकां वांटो, देवाचो वांटो बायबल आमकां सांगून दिता. इसाया 50:5-8. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. म्हजी चिंतना, ऐका, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय. म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय. फ्रँकली ना, म्हजी चिंतना तुजी चिंतना न्हय. म्हजो वांटो तुजो वांटो न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुखार वाच बाबा. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात. म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. चिंतना वयर आसात. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर हांवें आज वाचलें वाचपांत मुखार तुमी पळयल्यार मातेव 6:25 लेका व्हरतो हुस्को नाका. प्रेज द लॉर्ड. चिंता करून एक दीस चड करून तुमच्या वरवीं जायना. आज सबार जाणां चिंतून मरतात. प्रेज द लॉर्ड. चिंता पहा पळय, ते उडली पिडा, ते आमकां एंग्जायटी हाडटा, ते आतांक हाडटा, मानसीक वत्ताड हाडटा, टेन्शन, मनशाक टेन्शन येता. त्या खातीर हांगा सांगता देव, तुमची चिंतना म्हजी चिंतना न्हय. युअर प्लॅन्स आर नॉट ಮೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಯುವರ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ವೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ನನ್ನ ಹಾದಿ ಅಲ್ಲ. तर देवाची वाट कशी सोदची? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाची वाट आज जेजून सांगली आमकां, मागण्या वरवीं सोदची, दान धर्म वरवीं सोदची, उपासा वरवीं सोदची. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी हांगा बसली, आमी सगळ्यांनी कुटुंबा जिविताची वाट सोदल्या जाल्यार कुटुंबांत आसलेल्या मागण्या वरवीं, वय की न्ही? वय की न्ही? प्रेज द लॉर्ड. पण आमच्या कुटुंबांत पयले मागणी आसली, लंबोतेर्स, मिस्तेरे सगळें आमी करताले. कारण तें फावंडेशन आमचें. देवा सांगत आमची मलगाडी रावल्ली. प्रेज द लॉर्ड. आमी मलगाड्या बरी ते देवा सांगता रावंक आसा. त्या खातीर देवाचें चिंतपां आमचें करचें जाल्यार, देवाचो वांटो आमचो करीत जाय जाल्यार आमी देवा सांगता रावूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पण आज आमकां हर एका कडेन येता आक्रमण येता, अटॅक येता, कितें करचें आमकां कळीत जायना. त्या खातीर हांगा हें उदाहरण आमकां दिलां, यहोशोपाटाच्या जिवितांत घडलेलें. तेग राय मोवाबीत, अम्मोनीत आनी मेयोनीत यहोशोपाटा कडेन झुजूंक आयले. आज सबार कडेन काम करच्या जाग्यार अशें तुमकां अनुभव जाता जावंक पुरो, या तुमकां इरिटेशन करतात जावंक पुरो, जागेचे समस्या आसात जावंक पुरो, सबार रीण आसा जावंक पुरो, तुमचे वयर तेग राय आयले बरें दाड आयलां जावंक पुरो. कशें भायर येता? हाऊ टू कम आउट? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर दुतांनी येवन, वड 2 सांगता, दुतांनी येवन यहोशोपाटाक म्हळें, एक व्हड जमो दर्या पलतडी तावन एदोमो तावन तुजे विरोध येता. एक व्हड जमो म्हळ्यार एक व्हड झुजाचे पंगड तुजे समोर येता. आतां तुमी सांगा, किर्तन 91 तुमी केदाळाय म्हणटात, वयगी 91 साम थोड्यांक बाय हाट आसा. कालगे पोर पापा साहेब उलयतालो, म्हणटालो आमी थोडी साम्स बाय हाट शिकत जाय, किर्तनां बाय हाट शिकत जाय म्हणटालो. तातूंत आसा 1000 तुज्या उजव्याक, 10,000 तुज्या दाव्याक पडटीत जाल्यार कसलेंच बादाक तुका जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. पण ही उतरां बेश्टे न्ही, तुमी बेश्टे 91 म्हणनात. ते 91 साम म्हणटाना हर एक उतरां सवकास चिंतून म्हणा. कितेंय जावं, देवाचो वांटो, देवाची चिंतना
तुझ्या सांगात असतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी कितें जालें ते येदोळूसू आजा जोन तामारान म्हणजे येन गेदींत पावल्यात येजूज येतेग राय येवन पावल्यात. जोशवापाटान भिरांत जोहोशवापाटाक भिरांत दिसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां सहज आमकां पिडा येताना कितें दिसता? भिरांत दिसता. गडगड येताना कितें दिसता? भिरांत दिसता. आवड येताना भिरांत दिसता. भिरांत इल्लें न्ही खंय हरदें दूख सुरू जालें भिरांत दिसता. हार्ट अटॅक म्हण येता गी कोण ना म्हणून भिरांत. सहज ह्या मनशाक भिरांत दिसली. मनुष्य स्वभावांत भिरांत आसा पूण भिरांतेन आमी जिवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आतां भिरांत दिसतना कसलो निर्धार तूं घेताय? एक भिरांतीत जिवंक भिरांतीतावन भायर येवंक. वेन यू गेट फियर ऑर फ्राइटन्ड डोंट लिव इन फियर. ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. पण हांगा निर्धार घेवंक आसा. त्या खातीर जोहोशोपाटाक कन्फर्म जाल्लें हे थेग येवन म्हजेर आक्रमण करते जाल्यार हांव नास जाता. ही पिडा म्हाका आक्रमण करीत जाल्यार हांव नास जाता. म्हाका आयकळीत आसा तुका आयकळीत आसा. तवळ कितें करी जय बायबल आमकां सांगता जोहोशोपाटाक भिरांत दिसली आनी तो मागण्याचो राय जाल्ल्यान सर्वेस्परा भियोन चलतलो जाल्ल्यान ताणें सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारूंक निर्णय केलो. प्रेज द लॉर्ड. कोणा लागीं वचूंक निर्णय केलो? आज तुमी कालमाडी इगर्जेक नव्यानाक येवंक निर्णय केलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पण हे निर्णय तितले सुलभ ना. एक निर्धार करी जाय. सकाळां काम आले बरें तुमकां कामां ना ते घरां थोड्यांक कितें तोट नाय फुलां ना ते आनी सकट कामां आसात. तुमी हे निर्णय केलो हे सोनवाराच्या दिसा हांव येता सुमया लागीं. पळय कशें तो सुमया लागीं गेलो सर्वेस्परा लागीं. हांगा येवचें म्हळ्यार सर्वेस्परा लागीं तुमी येवचें. सर्वेस्परा लागीं तुमी तुमचें कितें सकट आंकांत भिरांत आसा तें तुमी समर्पण दिवचें. ह्या देवाच्या उतराद्वारे आराधनाद्वारे तो स्पर्श करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताणें सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारूंक निर्णय केलो. तुमच्या जिवितांत बेभिरांत येताना सर्वेस्परा लागीं येया. देवा लागीं येया. सक्रामेंता लागीं येया. ताणें सगळ्या जुदांत एक उपास परगट केलो. कितें परगट केलो? उपास परगट केलो. पळय आज आमच्या जिवितांत येवची मोडां या वादळां जैतवन जाय जाल्यार उपासा बारी सकत आसा. सगळ्यांक तुमी पळया योना प्रवादेचो बूक वाचला गी केवळ 4 चॅप्टर आसात. आज वाचा घरा वचोन आनी एक होमवर्क तुमकां 4 चॅप्टर तुमी वाचा. योना प्रवादी आसा पळया. निनेवेकेचो सोडून तार्शिसा गेल्लो उडासाय वाट सोडून धांवलो. मागीर वादळ येवन माटलेन गिळून ताका दर्या काणसून परतून तो निनेवेक आयलो. निनेवेक वचून त्या लोकांक ताणें सुवार्ता परगट केली. सुवार्ता परगट करतना त्या लोकांक कितें केलें? उपास केले. मग्णें केलें. उपास मग्णें करतना तांचेर देवान आडिजय जाल्लो तो क्रोध देवान हाडूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. जर तर आमच्या कुटुंबांत कितें घडता जाल्यार समस्या आसा जाल्यार आमी उपास कर मागणें करी जाय. आनी हांगा ताणें उपास परगट केलो. बायबल आमकां सांगता जुदासो लोक सर्वेस्पराची कुमोक मागूंक एकठांय जालो. कोणाची कुमोक मागूंक? तर आज आमच्या जिवितांत कितेंय घडलां जाल्यार मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा देवाची सुमया जेजू क्रिस्ताची बागेवून त्रिंदादीची कुमोक आमी मागया. मनुष्याची कुमोक तात्कालिक. देवाची कुमोक शाश्वीत. तो कुमोक करताच. देव कुमोक करताच. 100% करता तो कुमोक. कशें कुमोक करता? प्रामाणीकपणान ताच्या मुखार येतना तो कुमोक करता. आमी दगलबाजी करून ताच्या मुखार येवंक जायना. प्रतिफळ मेळना. त्या खातीर प्रामाणीकपणान देवाच्या समोर ये. कलतेपणान ये. समर्पण विधेयपणान ये. आनी जोहोशोपात राई विधेय जालो.
ताणें ताकाच ताज्या राजवटकेक समर्पून दिलो. आज आमी घरा मागणें करता, कुर्साचें मागणें जावं बरो, मोरयेक समर्पण करता. हाजो अर्थ कितें? जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करता. केदाळ आमी आमकांच समर्पित म्हणजे म्हजें वजन हांव वोवयना, म्हजें वजन तो वोवयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुका हांवें सुटका दिल्या, यू आर फ्री. तो सांगता तूं तें वजें म्हाका दी, तुजें वजें, तुजें हार बार म्हाका दी. त्या खातीर जेजून म्हळें कश्ट येतले न्हू म्हजे लागीं येया, वजन वयतलें न्हू म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितां. ಮಾತೆವಾಸೋ ವಾಂಜೆಲ್ 11:28 ಓಳು ದುಡಿದು ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದ ಸರ್ವ ಜನರೇ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ लॉर्ड. हालेलुया. पण मगोच्यो भाव भयणीनो, आज आमी देवा समोर आयल्या. आमचे ग्राणे, आमचे मागणे, आमचे विनवणे सकट घेवन देवा समोर वी हॅव कम टू द लॉर्ड. ह्या पवित्र थळाक, ह्या पवित्र जाग्याक आयल्या म्हळ्यार आमचे सकट कितें आसा तें घेवन सुम्या लागीं आयल्या, समर्पण दिवंक आयल्या. त्या खातीर आमी भियेत जाय म्हणना, आमचें वजें आमी वोय जाय म्हणना. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड, तो तुजी जतन घेता. कीर्तन 55:22 आसपा. कीर्तन 55:22, साम 55:22, 55:22 बरोवन दवराय उतर. साम 55:22. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड. सांगा पळय, तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडळूंक दिवचो ना. प्रामाणीक मनशांक तो केदीस दंडोळो दिवचो ना. आनी बडी सांग, आनी बडी सांग. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडळूंक दिवचो ना. तुजें वजें कोणाचेर सोडू? आमी आमच्या तकल्याचेर ओन काण घेवन आसा वजें न्हय गी. थोडी हांगा बसलें पळयल्यार 2-2 क्विंटल काण घेवन बसल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. कुटुंबाचे समस्या तुमी फ्री आसा जाय. फ्री आसल्यार बरी न्हीद पडटा राती. प्रेज द लॉर्ड. वजें सकट सर्वेस्पराचेर सोड. थोडी आसात तुज्या दुवेक सैरीक मेळटा गी ना गी, नीट एग्जाम बरयल्या, आनीकल एग्जाम बरयल्या, ताका खाले थंय सीट मेळटा गी ना गी. टेन्शन, धर्माचें पेन्शन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पुरो जिवंत आसतना पेन्शन घाण घेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर बायबल सांगता तुजें वजें, कॅस्ट युअर बर्डन अनटू द लॉर्ड. सबार पोट्या 20 जाणांमध्ये काम करता. 20 जाणां मस्त टेन्शन तांकां, मुखार कितें गी म्हणून. आमचें भविश्य देवाच्या हातांत आसा. आमी केदां देवाच्या हातांत दिता. वेन वी गीव इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड वील टेक केअर ऑफ अस. ही वील टेक केअर ऑफ अस. तो आमची जतन घेता. त्या खातीर हांगा सांगता प्रामाणीक मनशाक तो दोंडोळोंक दिना. सिन्सियर पर्सन ही वील नॉट अलाव टू फॉल्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मगोच्यो भाव भयणीनो, आज जेहोशोपाटाचेर वजें आयलें. वजें कोणांत हांव ते ग्रायात हांव वजें आयलें. तुमी हांगा वजें घेवन काजारांत रोसान पुरो वजें हाडटात न्हय, तें वजें न्हय, तें आमचें संस्कृताचें वजें. हांगा वजें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तकलेंत टेन्शन, मानसीक वत्तड, डिप्रेशन म्हणटात. आनी कितें तांकां सकट तांची राटावळ्यो, मोती इतल्यो राटावळ्यो भरल्यात की त्या राटावळीन तर टेन्शन सुरू जाता मनशाक. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता चिंता कर एक दीस चड करून तुमकां जाता, कोणाकय जायना. आमी केदाळा राती हार्ट रावल्यार फाल्यां मोर्न करतात आमचे, तितलेंच. प्रेज द लॉर्ड. ह्या दिसांनी हार्ट अटॅक कॉमन जावन गेला. त्या खातीर राती न्हिदलो सकाळीं उठ्ठा घेवतो ना, काल्या खातीर टेन्शन करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज असलें वजें आमचेर आसा गी, पिडेचें वजें आसा गी, रिणाचें वजें आसा गी, समस्येचें वजें आसा गी. म्हाका कळीत ना, देवाक कळीत आसा. ह्या मोरयेक कळीत आसा ह्या जाग्यार आयिल्ल्या तुमकां. तुमी वजें घेवन आयल्यात हांगा. ते कोणाक दिवंक आयल्यात? देवाक दिवंक आयल्यात. आनी देव तें खरेंच आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, थोड्या दिसा आदीं हांव म्हज्या हिरियूर पिरकजीन, आतां हांव ट्रान्सफर जाला, म्हाका युवा निर्देशक केला फादर पियुसाच्या जाग्यार. थोड्या दिसा आदीं हांव आर्यारांत आसतना एक कुटुंब आसलें आनी थंय ती बेंगलोर सेटल जाली. तांचें धूव 19 इयर्साचें धूव
ताका डेंग्यू टायफॉयड मलेरिया तिनी वजें ओट्टूक आयल्यात आनी आस्पत्रेक एडमीट जाला एडमीट जावन 3 दीस ताप देवोंकूच देवाना डेंग्यू मलेरिया पुरो आयल्या देवाना ताप चड जाल्यार मरोंक साद आसा कित्याक म्हळ्यार प्लेटलेट्स उणें जाता ताप मेंदवाक गेल्यार मरोंक आसा 90 years आवय रडटा म्हणजे नंबर ताजे कडेन आसलें हांवें म्हणलें तूं रडा नाका रडल्यार तूं बरें जायना हांगा कॅर काणें ना तें काणें मागीर म्हाका सिस्टराची वळख आसली त्या आस्पत्र्यांत आसलेल्या आस्पत्रे सिस्टराक हांवें उलयलो तिणें डॉक्टराक सांगलें दिसता मागीर डॉक्टर गेलो मागीर ती म्हणूंक लागली फादर ती 1-3-4 दीस काण घेता ताप देवोंक ट्रिटमेंट सुरू केला आवयच्या आंकांत कळटात आमकां आवयत आनी ताच्या उपरांत 1-2-3 दीस जाताना म्हाका तें फोन करता फादर आतां इतलें बरें आसा ताप पुरो देंवला मागणें केल्लें ताका हांवें म्हळें भिये नाका जेजूस सारकें करता गूण करता ताजी एग्जाम आसली फादर हांवें म्हळें तें जिवांत उरल्यार एग्जाम बरयतालें एग्जाम फाल्यांय बरयत एग्जामाचें टेन्शन परतून येवन डेंग्यू मलेरिया टायफॉयड परतून चड जावचें नाका प्रेज द लॉर्ड एक कोर्स गेल्यार आनी एक कोर्स बरयत टेन्शन घाल्या करतात प्रेज द लॉर्ड पळया आमच्या आंकांत कितले म्हळ्यार भलायकी वचून चड एग्जाम भलायकी सारकी जाल्यार एग्जाम बरयत न्ही प्रेज द लॉर्ड मगच भाव भयणीनो मागीर देवाच्या दयान तें गूण जावन फाटीं आयलें देवान ताका बरी भलायकी दिली वजें सर्वेस्पराचेर सोडूं सबार फुडें अशें घडटा लायफांत कुटुंबांत पिडा येता समस्या येतात असले सक्कड येता पूण सर्वेस्पराचेर सोडूं सर्वेस्पराचेर तुजो भार घाल सर्वेस्पर तुका खंडीत हात सोडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर ताणें कितें केलें उपास परगट केलो जुदाचो लोक सर्वेस्पराची कुमोक मागूंक एकठांय जालो जुदाच्या हर एक शहरांत हांव सर्वेस्पराक सोदूंक ते आयले सर्वेस्पराक सोदूंक म्हळ्यार मागणें करूंक ते आयले त्या खातीर मगचे भाव भयणीनो कित्याक कालमाडींत हर एका सोनवारा हर एका ब्रेस्तारा सान लॉरेन्स बाजिलिकांत मागणें आनी आमच्या पास्टल सेंटरांत मागणें दवरतात काल्याक काम ना म्हणल्या खातीर न्ही आमकां सर्वेस्पराचो आदार जाय आमी सर्वेस्परा लागीं ये जाय सर्वेस्परा लागीं समर्पण दी जाय आमचें ग्राणें आमचें मागणें सर्वेस्पर आमकां जैत दिता आमी केदाळी सांगचें आसा मागण्याची सकत आमकां फावंडेशन आज आमी कितें जालें ह्या गांवांत आमच्या आवय बापायचें मालगाड्याचें मागणें ती व्हरती शिकोवंक ना 4थी शिकली कोण ना 3री शिकली थोडी शिकोवंक वतना थोडी इल्ली शिकल्यान जाल्यार मागणें घरांत आसलें आज आमी कितें जालें हांव आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी तें सोडूंक आसा त्या खातीर जोशोपाटान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत नव्या आंगणा मुखार जुदाचें आनी जेरुसलेमाचे सभे मदें उबो रावन म्हळें पळया कसो मागता पळया जोशोपात सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा आमी कितें म्हणटा अब्राहमाच्या इसाकाच्या जॅकोबाच्या देवा तो पुर्वजांच्या देवा तूं सर्गीचो राय न्ही राष्ट्रांच्या सर्व राज्यांचेर तूं अधिकार चलयताय न्ही कित्याक राजवडकी महिमा पदवी तुजीच ससनाच्या ससनाक तूं अधिकार चलयताय न्ही तुज्या हातांत आसा पदवी आनी सकत प्रेज द लॉर्ड तुज्या हातांत आसा पदवी आनी सकत तुजे विरोध रावोंक कोणूच सकना देवा विरोध रावोंक कोणूच सकना ह्या देशाच्या निवास्यांक तुज्या परजे इस्रायला मुखार धांवडोवन तांचो प्रदेश तुज्या इश्टा अब्राहमाच्या संततीक दिल्लो तुवें आमच्या देवान ती हांगा वस्ती करूंक लागली तुज्या मनाक तांणी एक पवित्र स्थान बांदलें आनी म्हळें विघ्ना तालवार आवरू मारीची पिडा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुजे मुखार उबी रावतले हांव पळया मंदीर कितें आसचें देवाळ कितें आसचें इगर्ज कितें आसची बायबल आमकां सांगता थंय सर्वेस्पराची प्रसन्नता आसा द प्रेझन्स ऑफ गॉड इज देर इन द चर्च देवरा प्रसन्नते ಇದೆ त्या खातीर बेश्टे सोबायेक बांदली देवाळां न्ही ही देवाळांत देवाची प्रसन्नता आसा हिज प्रेझन्स इज पावरफुल विघ्ना तालवार आवरू मारीची बिडा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुजे मुखार उबे रावतले हांव वी टेक ए डिसिशन आज कितलीशीं जाणां इगर्जीक वचनात
मिसाक वचनान मागीर फादर फ्रँकलीन मागण्या करा म्हळ्यार देव मागण्या आयकताय. प्रेज द लॉर्ड. घरांनी दोन असतात, फादरा मागण्या करा, ब्रदर मागण्या करा. तुम्ही मागण्या करा, या आयतारसून भगवंतपणी सांबाळा. गांवांत परगांवांत युरोपांत आनी खंय असल्यार आयताराचे मीस सोड नाकात. देवाचो उपदेश तिसरो आयतारसून तूं भगवंतपणी सांबाळ. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळय अशें येता जाल्यार आमी तुज्या मुखार उबी रावतले. हांव कोणा मनशा मुखार उबे रावना. हांव माट मंत्राक आनी शकून तायता सांगच्या मुखार न्हय, तुजे मुखार आमी उबे रावतले. हांव आमी देवा मुखार उबे रावंक सकस जाय. आनी बायबल आमकां सांगता कित्याक तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा. कोणाचें नांव आसा? तुजें नांव, सर्वेस्परा नांव. हांगा मगचे भाव भयणीन तुमी केदाळ्यांक विजीट करता. थोडे फावटी आमी श्रायनां विजीट करता. परगांवांत हांव येता, सडावत कारकोळ येतात. हे हांगा येता आमी. कित्याक येता? तुजें नांव हांगा आसा. आमी आंगवण घालता. तुजी सकत हांगा आसा. तुजी प्रसन्नता हांगा आसा. आनी तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा. आनी आमच्या अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले हांव, आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां निवारतलोय. पळया, तूं आमकां सांगा घट्ट आयकतलोय आनी केदाळे तुमी खंयच्याय इगर्जी भेट दितना हे दोन उतरां उडास दवरा. देव म्हाका आयकता, देव म्हाका निवारता. निवारता म्हळ्यार कितें करता? कोण करता? बरें करता. म्हजें मागणें आयकता देव. त्या खातीर तूं आमकां आयकतलोय, तूं आमकां निवारतलोय. आतां तो सांगता, पळया, आतां तो सांगता ह्या मंदिरांत तुजें प्रसन्नता आसा. आतां कितें म्हजी विनवणी? ही म्हजी विनवणी. आतां पळय, अम्मोनीत, मोवाबीत, सेईराच्या दोंगराळ प्रदेशांत लोक तुवें इस्रायलितांक भायर काडलीं तेन्ना तुवें तांकां तांच्या प्रदेशांतल्यान वचूंक परवानगी दिली नाय. बगार ती तांचे तावन पयस रावली आनी तांणी तांचो नाश केलो. आतां पळय हें ती कशें फारीक करतात. आतां म्हळ्यार एक रिवेंज काणी घेवंक आयल्यांत. तुवें आमकां दिल्ल्या दायजांतली आमकां भायर धांवडोवंक ती सोदतात. तर तूं आमच्या देवा तांचेर नितीचें फर्माण कित्याक दिनाय? आमचे विरोध येता त्या ह्या बळिश्ट जम्या विरोध रावूंक आमी अशक्त. पण आमकां जायना, ह्या बळिश्ट जम्या विरोध रावंक जायना. आमी अशक्त जावन आसा. आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना. देखून आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आमचे दोळे कोणाचेर उबारल्यात? सर्वेस्पराचेर. किर्तन 34:5 कितें म्हणटा? किर्तन 34:5 वाचबा. किर्तन 34:5 कोणी मेळ्ळ्यार वाचा. कीर्तन 34 वाक्य 5 34:5 साम. ताचेर नदर लाया. कोणाचे नदर लाया? सर्वेस्पराचे नदर लाया. लुक एट हिम. आनी कितें मुखार? आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. आनी मुखार लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. आनी पुटी वाच बाबा. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. सांगून दी. 2 फावटी वडाताळ्यान सांगया. हात वयर उबारून, उजवा हात वयर उबारून सांगया. ताचेर नदर लाया. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. तुमी केदींच घालची ना. आनी बोटी. ताचेर नदर लाया. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. केदींच घालची ना. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पेटून देवाक अर्घ्यां दिया. केदें व्हडलें उतर पळया. हालेलुया. Look at him and be radiant. Your faces will never be ashamed. ಆತನತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುವುದು, ಲಜ್ಜೆಯಿಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಂದಿ ಹೋಗದು. म्हणजे ताचेर नदर लाया. मागणें ताचेर नदर लावचें.
उपास ताचे नदर लावचे, इगर जिवनचें म्हळ्यार ताचेर नदर लावचें, तेर्स आमी कितें नव्याना कितें ताचेर नदर लावचें, ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळां केदींच बावूंची नांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी लजेन तुमी तकली पोंदा घालची नांत. कोणाय मुखार देव तुमकां वयर उबारतलो लजेन तुमी येसुचें म्हणा, म्हणजे तुमी देवा सांगाता रावा. आनी आजी तेंच सांगता, देखून आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजून सांगलो उडा आसा की सकाळीं हांवें वाचलें, दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळ्या कुडींत उजवाड आसतलो, पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार तुजे सगळ्या कुडीन काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. तर आमी काळोखाची परजा न्ही, आमी उजवाडाची परजा. ताजो परजळ आमचेर तो सक्रामेंताद्वारे परजळ आमकां दिता, उतराद्वारे तो दिता, मागण्याद्वारे आमी ताचे नदर लायतना तो आमकां दिता. आमी लजेन तकली पोंदा कोणा मुखार घालना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां कितें करता हो राई? जुदाचे सर मनीस आपल्या ल्हान भुरग्यां, बायलां आनी पुता सवें सर्वेस्परा समोर उबे आसले. पळय, सक्कड कुटुंब सर्वेस्परा समोर उबे आसले. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो झेकेरियाच्या पुता जहाजियेलाचेर आयलो. झेकेरिया बेनायाचो पोतो, बेनाया जेयोलाचो पोतो, जेयोलो आसाफाच्या गोत्राच्या लेवी वंश मत्तानियाचो पोत. ताणें म्हळें, आतां पळय सर्वेस्पराचो आत्मो उलोवन कितें सांगता पळय. तुमी सुमेस्त जुदाच्या लोकांनो, जेरुजलेमाच्या निवासेनो आनी तूं जोहोशोपाट राया, चीत दिवन आयका. तुमी आयका. कितें सर्वेस्पर सांगता? सर्वेस्पर तुमकां अशें सांगता, वो विशाल जमो पळोवन भियेनाकात. पयलें कितें करनाकात? भियेनाकात, घाबरनाकात, वा धैर्य सांडिनाकात. कित्याक? इजाइया 40:10 इजाइया कोणी वाचा? इजाइया 41:10, इजाइया 41:10, इजाइया 41:10 बेगीन. भियेनाका, भियेनाका, हांव तुजे सवें आसा. कोण आमचे सवें आसा? देव आमचे सवें आसा. भियेनाका, हांव तुजे सवें आसा. घाबरनाका, घाबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. कित्याक हांव तुजो देव. तुका तूं भियेचें म्हण गरज ना. हांव तुजो देव. मुखार हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटा. उतर बरोवन काणगे दादा बोटी सद्दां सांगा. जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटा. उजवो हात वयर उबारा. सांगून दी बाबा तांकां, सांगून दी, सांगून दी. भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसा. घाबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. आनी पोटी, आनी पोटी. भियेनाका, भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसा. घाबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. तुका सांबाळटा. 13 वाज 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, हांव तुका सांगता. भियेनाका, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुजो उजवो हात धरता.
हांव तुका सांगता हांव तुका सांगता भियेनाका भियेनाका हांव तुका आदार दितलो हांव तुका आदार दितलो इसाया 50:4-17 इसाया बरोवन दवरा उतरांक देव कशें आमकां बसवणी दिता पळया इसाया 50:4-17 तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हत्यार सुपळ जावचें ना तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब पडकिरी म्हूण तूं रुजू करतली हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग आनी मोठी तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब पडकिरी म्हणून तूं रुजू करतली Praise the Lord. पळया खंयचेच हात्यार झुजाचे हात्यार पिडेचे हात्यार जैत वरचे ना आनी देव आमकां जैत दिता आज तेच देव सांगता पळया सर्वेस्पर तुमकां अशें सांगता हो विशाल जोमो पळोवन भियेनाकात वा धैर्य सांडिनाकात कित्याक हें झुजू तुमचें न्ही बगार देवाचें प्रेज द लॉर्ड म्हणजे तुम्ही देवा समोर रावतना देवा सांगाता रावतना ते झुजू देवाचे तुमचे न्ही तो देव ते फूड करतलो फाल्यां तांचे कडेन झुजूंक भायर सारा ते जिजाची गाठी सोडून वयर येतले ते तुमी पळयतल्यात आनी तुमी जेरुसलेमाच्या अरण्या मुखल्या फालक्याच्या अंत फरार जाय म्हूण ना झुजूंक जाय म्हूण ना अंत फरार तांचे धड घाला पूण तुमी झुजूंक जाय म्हूण ना तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा सर्वेस्पोर तुमकां जुदाक आनी जेरुसलेमाक कशें निवरतलो म्हूण पळया भियेनाकात वा धैर्य संडिनाकात फाल्यां तांचे विरोध झुजूंक वचा आनी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसतलो प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार यू टेक युअर पोजिशन इज प्रेयर युअर पोजिशन इज फास्टिंग युअर पोजिशन इज द वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही तुमचे पोजिशन घेया देव तुमच्या सांगात आसतलो देव सोडना तुमकां झूज ताचे तूं ताजी भुरगीं जावन आसा आमी त्या खातीर तो सांगता तुमी भियेजय म्हूण ना ओळू 18 सांगता आमकां उपरांत जोशोपाट धरणीर साश्टांग सरपटलो आनी जुदाचो सगळो लोक आनी जेरुसलेमाचे निवासी सर्वेस्परा मुखार सरपटून ताचे आराधन करूंक लागले कोणाक आराधन करूंक लागले सर्वेस्पराक आराधन करूंक लागले कोहतिता आनी कोराहिता मदले लेवीत उठले आनी तांणी व्हडल्या ताळ्यान सर्वेस्परा इस्रायल देवाची स्तुती केली आतां कितें जाता पळया मुखार दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ते तेकोवाच्या अरण्याक गेले ते भायर सरता आसतना जेहोशोपाटान येवन म्हळें जुदाच्या लोकांनो जेरुसलेमाच्या निवास्यानो म्हाका आयका सर्वेस्परा तुमच्या देवाचेर पातयेणी दवरा आनी तुमी तीर रावतेल्यात देवाचेर पातयेणी दवरा तुमी तीर रावतेल्यात ताच्या प्रवादेचेर विश्वास दवरा आनी तुमकां जैत लाभतलें लोकांची सल्लाह घेतल्या उपरांत ताणें थोड्यांक सर्वेस्परा गितां गावूंक नेमले तांणी पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सैन्या मुखल्यान वचूंक जाय आसलें कोणे मुखार वचूंक जाय आसलें गितां गावच्यांनी आतां कळ्ळें गे काल्या प्रेज एंड वर्शीप करता म्हणून प्रेज द लॉर्ड कित्याक गितां आमी गावची म्हणून पळया त्या सैन्या मुखार दवरूना गितां गावच्यांक गायनां गावच्यांक कोणाक गायनां सर्वेस्पराक प्रेज द लॉर्ड सैन्या मुखल्यान वचूंक जाय आसलें आनी अशें गायन करूंक जाय आसलें सर्वेस्पराची वाखाणी करा कित्याक ताचो विश्वासी मोगो ससनाक ताकता तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सूर करतस सर्वेस्परान जुदा विरोध आयलेल्या कोणा विरोध आयलेल्या जुदा यहोशोपाटा विरोध आयलेल्या आमोनितांक मोवाबितांक आनी सैर दोंगराच्या निवास्यांक एक पास मांडलो
पास मांडलो. देवाक कळीत आसा कितें करीसय म्हणून, आनी तांचो सत्यानाश केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही भियेसय म्हणना, तुम्ही ल्हान परजा भियेनाका, तर देव तुमचे सांगता आसा. कारण आम्मोनीतांनी मोवाबीत सेईर दोंगराच्या निवास्यांचेर आक्रमण करूंक लागले आनी तांणी तांचो पुरतो नाश केलो. सेईराच्या निवासाचो संहार जाल्या उपरांत ते एकामेकाचो संहार करून तांचे मदें घुसपोड गोंदळ आयलो, तांचे मदें द्वेश आयलो आनी ते एकामेकाचेर झगडें करूंक लागले. जुदाचो लोक अरण्यांतल्या बुरुजाक आयलो. तांणी दुस्मानांच्या झेम्याचेर दिश्ट घाली. तेन्ना तांकां धरणीर पडलेली मोडी शिवाय वाचून उरलेलो कोणूच दिसलो ना. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो भेटून आमच्या देवाकार दिव्यांगी. प्रेज द लॉर्ड. पळया, तेग सैन आयिल्ले. हें काल्याक बरयलां बाबा बायबलांत आमचे. हें सत घडीत, हे काणी न्ही, हे इतिहास जाल्ले. आज आमच्या जिवितांत असले समस्या येताना आमी झुजोवंक आसा, पूण झूज देवाचे. आमी देवा सांगता रावोंक आसा. मागण्यांत भावार्थांत उपवास दान धर्म ते कितें सकट जेजून सांगलें तें गरजेचें प्रतिफळ मेळटा. आनी हे सकट मोडी पळयतात ते निजावन झुजोवंक आयिल्ले व्यक्ती एकामेका लागीं झुजोवन धरणीर मोडी जावन पडल्यांत. वाचून उरलेलो कोणूच दिसलो ना. यहोशुआपाट आनी ताचे मनीस लूट व्हरूंक आयले. लूट म्हळ्यार तांच्यो वस्तू व्हरूंक आयले. तांकां ते राशी राशींनी वस्तू मुस्तैकी मोलादीक आयदानां मेळ्ळी आनी तांणी आपल्या सवे इतल्यो वस्तू व्हेल्यो की तांच्यान वोवंक जाल्यो नात. 3 दीस पर्यंत तांणी अशें लुटलें, कित्याक तितली व्हडू लूट थंय आसली. 4थ्या दिसा ते बेराका पालक्यांत एकठांय जाले आनी तांणी सर्वेस्पराची स्तुती केली. देखून आज पर्यंत त्या जाग्याक बेराकाचे फालके म्हणटात. उपरांत जुदाचे मनीस आनी जेरुजलेमचे निवासी यहोशुआपाटाच्या फाटल्यान उल्हासान बरोवन जेरुजलेमा परतले, कित्याक सर्वेस्परान तांकां तांच्या दुस्मानाचेर जैत लाबोवन तांकां संतोश भरीत केल्ले. ते किन्नाऱ्यांच्या, विण्यांच्या आनी तुतुऱ्यांच्या नादाक जेरुजलेमांत सर्वेस्पराच्या मंदिराक आयले. सर्वेस्पर इस्रायलाच्या दुस्माना विरोध झुजलो. ते पळोवन भोंवतणीच्या देशाच्या राज्यांक देवाची भिरांत दिसली. अशें यहोशुआपाटाच्या राज्यांत शांती आसली आनी ताच्या देवान ताच्या भोंवतणी समाधान हाडलें. ताच्या देवान ताच्या भोंवतणी समाधान हाडलें. दुसरे ताका आपडूंक भियेतले. कोणाक ते भियेले? सर्वेस्पराक ते भियेले. त्या खातीर मोगोचे भाव भयणी आज आमी मागणें करता, तेर्स करता, आमच्या कुटुंबाचे मागणें करता. आमी कोणायकी भियेसय म्हणना, खंयच्या दाडे वता भियेसय म्हणना. देव आमच्या खातीर झुजता, आमी ताच्या सांगाता आसतना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर आज आमी समिया सांगाता. आज जेजूक आमी आराधन करूंक येता. ह्या आराधनांत आज आमच्या मुखार सर्वेस्पर येता. आमच्या मुखार ह्या युकारिस्तांत भगवंत त्रिनाद आमच्या मदें येता. जेजू क्रिस्त ह्या युकारिस्तांत आमच्या मुखार येता. आज आमी हांगा आयल्या. आम्मोनिता, मोवाबी, एदोमियाच्या भुरी आमकां आमच्या जिवितांत आयिल्ले बेबिरांत, आंकांत, पिडाशिडा ते आमी समर्पण दिवया. कितें आमी आयकलें तो आमकां युकारिस्तान गूण करता. तर त्याच जेजूक आमच्या मदें आपोवया. सकट दिंबी घालया आनी आराधनाक आमकांच आमी तयार करया. आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएक देवने, आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएक देवने, आराधने आराधने नन्नेसु देवरिगे, आराधने आराधने
ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. Hati mana memangnya? Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 Alleluia. పూర్వజరు ఉండరు మన్నా సావవర విడనిల్లవల్ల పూర్వజరు ఉండరు మన్నా సావవర విడనిల్లవల్ల
ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. सर्वेश्वर का मेरा दान करिया, काळजात आराधना करिया. हालेलुया 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಲಿಯಬೇಕು. तापोंद्र बोटी ओढाताळे आणि काळजात आहोत स्तुती करूया. ताका आम्ही महिमा दिव्या, ताची प्रसन्नता आमच्यामध्ये आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेश्वर आराधना कर. प्रामाणिक मनुष्याच्या मागण्या तो ऐकता, स्तुती करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ 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 ನಮನ, ಯೇಸುವೇ 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 ನಮನ. हालेलुया 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 हालेलुया. दुनिया तुमच्या इरबार काळजात ताऊन स्तुती हर गांवकळा दिव्या. सर्वेश्वर देव आमच्यामध्ये, जेजू ख्रिस्त आमच्यामध्ये, त्याची प्रसन्नता आमच्यामध्ये,
ताजें नांव आमचे मदें, तो आमचे मदें आसा, आमचो देव आमचे मदें आसा. आमकां कसली भिरांत ना, तो आमचे संगी आसा, तो आमकां चलयता. आज कशें जोशुआ राया ताणें चलयलें, आमकांय तो चलयता. Thank you, Jesus. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, त्रयेक देवने. ताजेर तुमची नदर लायाल. Look at him and be radiant. 38 वर्सां तळलगी असलेल्यान ताजेर नदर लायली. A man near the pool of Bethsaida for 38 years looked at Jesus. जिजून ताची नदर त्या व्यक्तीचेर घालून ताका गोण केलें. जैराची नदर जेजूचेर पडली. 12 वर्सां प्रायाच्या दुयेक गोण करूंक जेजूक ताणें घरा आपयलें. रक्तस्रावाची स्त्रियेची नदर जेजूचेर पडली. आंगोस्त वापरतना गोण जालें. जेजूची नदर आंकोडलेल्याच्या हाताचेर पडली. आंकोडलेलो हात गोण जालो. जेजूची नदर भगवल्ल्या 18 वर्सां भगवल्ल्या स्त्रियेचेर पडली. जेजून तिका गोण केलें. ताची नदर आमचेर पडत जाल्यार, या आमची नदर ताजेर पडत जाल्यार तो आमकां गोण करता. या युकरिस्तान तो आमचे मदें आसा. तशेर आमी नदर लावया. ती नदर जावं दी आमकां पेकोवन. त्या नदरींत दया आसा. सुमेच्या नदरीन दया आसा. आज कशें यहोशुआत रायाचेर ताणें दया दाखयली, तेग राय ताचे वयर झुजाक आयले जाल्यार यहोशुआत राय सर्वेस्पराच्या समोर रावलो. सर्वेस्पराच्या समोर आयलो. सर्वेस्पराक ताणें सयलें आनी सर्वेस्परान ताका जैत दिलें. आज तुजी नदर सर्वेस्पराचेर दवर. खंयच्या कारणा खातीर ह्या आराधनाक, ह्या पवित्र तळाक तुमी आयल्यांत, ताचेर नदर घाला. ताचेर नदर घाला. तो तुमकां बरो करता. दुनी हात वयर उबार म्हज्या सांगाता संगया. सुमया जेजो, सुमया जेजू, तुजे समोर आमी आयल्या. तुजे समोर आमी आयल्या. ह्या पवित्र सक्रमेंतांत, पवित्र सक्रमेंतांत तूं करोस आजार आसाय. तूं करोस सरस. त्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. सुमया जेजू, सुमया जेजू, अस्कत मुजेर नदर घाल. नदर घाल. बळवून कर. बळवून कर. म्हजे पिडे शिडेत हांव आयच्या दिसा म्हाका सुटका जाय जेजू. म्हाका भलायकी जाय जेजू. भलायकेच्या दातारा म्हाका तूं आपडो. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडे ताळ्यान, हालेलुया, व्हडे सुमदान, व्हडे सुक्तेन, व्हडे सुक्तेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तळयो पेटून देवाक अर्गां दिया. तुमच्या जागेचेर बसा. जागेचेर बसा. एक गडीभर सक्कड तुमच्या जागेचेर नीट बसा. बुक बॅग कितें आसा बोगलेन दवरा. जेजूचेर तुमी नदर घाला. केवल ते हांगा धांवचे नाका. कोणीय ह्या वेळार जेजूचेर नदर घाला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज सकाळी म्हाका एक भयण मेळोंक आयली. म्हज्या भयणीची ती इश्टीण परगांवांत आसली. तिच्या घोवाक भलायकी पाड जावन सुमार 1 वर्स भर तो वळवळ्ळो. डॉक्टरांनी वाचना म्हणलें.
आनी हांव हांगा येता म्हूण आयकोन ती हांगा आयलीं, सकाळीं राखून रावलीं पाप. आनी ते म्हाका म्हणूंक लागलें 90% म्हज्या गोवाक जिजून बरें केलां. म्हळ्यार तितली पाड आसली ताची स्थिती. मागण्यांत देवाच्या तिणें दवरल्या भावार्थांत सबार लोकांनी मागलें, सबार याजकांनी मागलें. सांगता 90% म्हळ्यार तितलें देवान ताका बरें केलें. सोलोवंक जायनातलें, सोलोवन आज दोगांय ती घोव बायलां आयिल्लीं. काम सोडी जाय पडलें. हांवें सांगलें सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुमी सांगलें. सूखय आसा, दुखय आसा, पिडाय आसा, भलायकी आसा. त्या भलायकेन देव, पिडेन देव आमच्या सांगाता आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बायबलाची एक गडीत तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. तें जावन आसा इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें गडीत. हांवें वाचलें इतिहासाच्या पुस्तकांतलें दुसरो इतिहासाचो पुस्तक 20 यहोशुआ विचार. हांगा एका राया विशयांत आमी आयकतात. हांव ह्या रायाचें नांव एझेकिया म्हणलो राय. ह्या रायाक कितें जालें? 38 hours वर 1347 तुमी बुकाडी जंय म्हूण हांव वाचता. त्या दिसांनी एझेकिया पिडेन पडून मरणाच्या तणेर पावलो. खंय पावलो? मरणाच्या तणेर. आज आयलो सकाळीं म्हाका मेळोंक आयलो भाऊ, तो मरणाच्या तणेर पावलो. कितलींशीं जाणां मरणाच्या तणेर विविध पिडेनी पावोवंक पुरो. तुमी आज मागता जावं पुरो. कोमार आसा, ICUंत आसा, कसले प्रॉब्लेमांत आसा. तर बायबल सांगता एझेकिया पिडेन पडून मरणाच्या तणेर पावलो. राय आमोज असो पूत प्रवादी इसाइया ताच्या सरशी आयलो. कोण आयलो? इसाइया प्रवादी एझेकिया राया सरशी आयलो. आनी ताणें ताका म्हळें, कोणें म्हळें? प्रवाद्यान रायाक म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल. कित्याक? तूं मरतलोय, तूं वांचो नाय. म्हळ्यार ताका जागोवन सांगता, तुजी पिडा चड जाता आनी तूं थोड्या दिसांनी तुजें पयण मुख दितलोय. आतां तुजी राजवडकेक तुवें मुखार कोणाक दिवंक आसा ती राजवडकी तुवें दी जाय. एझेकियान आपलें तोंड वणटीच्या कुशीन परतिलें. कोणाय मनशाक तूं वांचनाय मरताय म्हळ्यार संतोश जाताय. कितली पिडा जाल्यार डॉक्टर म्हणटा, आनी ह्या डॉक्टरा सांगताळे आनी जायना, आमी सोडून दिता, आनी तुका जायना घरा व्हरा. तो काल्या म्हणटा डिस्चार्ज करा, म्हाका हांव आनीक आस्पत्रेक येता. कित्याक म्हळ्यार ताका वांचोवंक आशा आसा सकाळांक. कोणाक मरोवंक आशा ना. तूं मरतलो आनी वांचो नाय म्हूण इसाइयान ताका सांगलें, तुज्या राजवडकेन कितें सकाळ आसा तें सारकें करून घे, तुका अवकाश दिला देवान. एझेकियान आपलें तोंड वणटीच्या कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. कोणा कडेन मागणें केलें? सर्वेस्परा कडेन. देवा लागीं मागलें. कितें मागलें? सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां. तो सीधा नीट उलयलो देवा लागीं. ताणें फटी मारूंक ना. काळजांत हांव तो देवा लागीं सांगता, हांव विश्वासीपणान चल्लां, हांव प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानूं वता तें केलां म्हूण तूं उगडास कर. आनी एझेकिया व्हडल्यान रडलो. म्हाका भाव भयणीनो रडणें कितें म्हणटात सोलवण्याच्या हातेर न्ही. आमी थोड्या पुटी देवा मुखार बसो रडता हांव. आमी क्रिस्ता मुखार बसो रडता हांव. ह्या इगर्जीन कोणीय ना, देवा मुखार कुरीस पडून रडता हांव. क्रायींग इज नॉट डिफीट. सोलवणी न्ही. तो रडलो. कित्याक? ताच्या काळजांत आशा आसली जावं पुरो. आनी थोडी वर्सां वाचतलो. आतां देवान सांगलें, प्रवाद्यान सांगलें हांवें करी जाय. तो देवा खालतीमान गेलें. ताणें देवा विरोध असो ना तो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इसाइयाक आयलें. पळया, एका व्यक्तीक, मरणाच्या तणी पावल्ल्या व्यक्तीक देव कसो उरयता पळया. आमी थोडे फावटी चिंचा जें जालें आनी देवान उडास काडलें जाल्यार बरो आसलो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. उडास काडटना तो उडास काडटा. ताका केदाडा उडास काडचें म्हूण ताका गोत्ता आसा. आमी सांगचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इसाइयाक आयलें, वचू आनी एझेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां, हांवें तुजीं दुकां पळयल्यांत. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು
ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. दोळ्या नी दुखानी माग, ಒಟ್ಟು मणमण मागणे नाही, काळसा तावन माग. तुझी दुःख हांवें पळयल्यांत, तुझे मागणे हांवें आयकलां. हांव तुझ्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सोडयतलो. ताळयो भेटून देवा कारगानिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव थोड्या फावटी मागणें बरो करतना व्हडली मागीर आनी आप मेळ्ळ्यार एक फावटी मागा फादर देवान उरास काडूं म्हणटात. हांवें म्हणचें 100 वर्सां वांसोंक आसा मामा तुवें, मम्मी तुवें इतलें बेगीन मरचें न्ही. कित्याक थोड्या फावटी गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, दूख प्रॉब्लेम, म्हातारे जातना प्रायर थोडी प्रॉब्लेमां येतात. तुमी रडचें न्ही. देवा कडेन एजेके बरी माग जाय. सोम्या तुवें दिल्ल्या वर्सां म्हणसर हांव जियेतां, केदाळा व्हरताय व्हर ना, केदाळा उडास काडलो जाल्यार पुरा निरासपणाच्या मागण्या करनाकात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांवें मागणें आयकलां, तुजी दुकां पळयल्यान हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सडयतलो. आज आयिल्ल्या सगळ्यांक गिफ्ट दिलां. कोण 80 वर्सां जाल्यांत, 90 वर्सां जाल्यांत तुमकां 15 वर्सां देव सडयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी कोणी 50 जाल्यांत तांकां 50 वर्सांनी दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया, आमचें मागणें आमचें आवकू सडयता. मागणें कोण करना, आवकू उणें करता. प्रेज द लॉर्ड. सारकें गी. मागणें कोण करना तांचें आवक उणें जावंक साद आसा. मागणें कोण करता ताका आवक देव सडयता. बायबल सांगता 15 वर्सां सडयतलो. त्या भायर हांव तुका ह्या शहराक असिरियेच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. ताका वांसयलें मात्र न्ही, ताजें शहरय देवान राखलें. पण आमचो देव कितलो वर्तो देव, कितलो मोगाळ देव, कितलो मैपासी देव, कितलो तो एक दया दाखोवचो देव. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पर आपणें बसायलें तें करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती कोणा ही पळय. हांव देवून त्या सुर्याची सवळी आहाजाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी सरशें करतलो. आनी देंवून गेल्लो सूर्य पावंड्याच्या 10 पावलां पाटी आयलो. आनी जुदाच्या राया एजेकियान आपूण पिडेंतलो बरो जाल्या उपरांत रचलेलें गीत हें. पण आमी केदाळा गितां म्हणटा न्ही, संतोशाचीं गितां, अर्गां दिवचीं गितां, वंदन दिवचीं गितां. हांगा बारीक सुबीत गीत तो बरयता. आनी हें गीत अशें आसा, पिडेंतलो बरो जाल्या उपरांत आनी रचलेलें गीत. हांवें म्हळें म्हज्या जिविताच्या 2 पारां हांव भायर सरूंक जाय, मुगदलें आनी येता. म्हज्या जिविताच्या उरलेल्या दिसांनी पाताळाच्या दरवट्या कडेन हांवें रावूंक जाय. हांवें म्हळें जियेतेल्यांच्या देशांत हांव सर्वेस्परा परतून केदींच देखचो ना. संवसारांतल्या निवाशे मदें कोण मनशाक हांव परतून पळोवचो ना. एक गोवळ्याच्या तंबा भाशेन म्हजें बिडार हुमटून काडून उडयलां. एका विणप्या भाशेन हांवें म्हजी जिणी कोवळ्ळ्या. ताणें म्हाका मागांतलो कातरून काडला. पात्रां पाहरां तावन रात पर्यंत तूं म्हाका काबार करताय. सकाळ पर्यंत हांव बोब मारतां. शिवां पर्यंत तो म्हज्या हाडांचो पिठो करता. पांत्या पावरां तावन रात पर्यंत तूं म्हाका काबार करताय. पाकोळे भाशेन हांव चिवतां. पारव्या भाशेन हांव पिरंगतां. आकाशाच्या वाटेन पळोवन तुजे दोळे तकतात. सर्वेस्परा हांव संकटांत आसा, म्हाका कुमो करूंक ये. हांव कितें उलोवं वा कितें सांगूं ताणेंच हें केलां. म्हजी न्हीद पयस गेल्या, कित्याक म्हजो आत्मो कडसाणेन भरला. ह्या पिडेच्या वेळार ताका भोगलेलें भोगप तो गितान बरयता. सर्वेस्पर आपल्या मनशाची जतनाय घेता. तो आपल्या मनशाची जतनाय घेता. ती जियेतली आनी तांचे थंय आसा ते सगळे ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतले, पवित्र आत्म्या वरवीं जियेतले. तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वांसूंक दी. पळय, म्हजी कडसाण सुखांत बदलता. युअर सॉरोज विल टर्न इन टू जॉय. जावं बरो सफरींग विल टर्न इन टू ब्लेसिंग. पळय, म्हजी कडसाण सुखान बदलता. कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो राखलाय. म्हजी पातकां तुजे फाटल्यान उडयल्याय. कित्याक पाताळ तुजी स्तुती करूंक शकना.
मरण तुजी वाखाणी करूंक सकना, फोंडान देंवता ती तुजे दयेचेर भरोसो दवरूंक सकनात, जियेतली वय जियेतली तुजी स्तुती करतात. आज हांव तुजी स्तुती करतात हे बरी बापूय आपल्या पुतांक तुज्या विश्वासीपणा विशीं सांगतात. सर्वेस्पर म्हजें थाराण करता, आमच्या जिणेच्या सर दिसांनी सर्वेस्परच्या मंदिरान सरेची वजांतरां घेवन आमी गितां गायताले. हांव त्या खातीर म्हणटा जिणेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी आमी सोमकताले. हांव वजेके सांगता जिणेच्या सर दिसांनी हांव सोम्या समोर रावतलो. आनी इजाईयान म्हळें अंजुराचो लेप करूं हाडा आनी त्या रायाच्या केसोळ्याचेर लाया आनी तो बरो जातलो. एजेकियान म्हळें हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हणून तूं म्हाका कसली कुणां दिताय. प्रेज द लॉर्ड. मातशे भाव भयणीनो, आमचो देव आमकां आपुरता, आमचो देव आमकां गूण करता. आज आमची कसलीय पिडा शिडा आमी घेवन आयल्या जाल्यार देवा लागीं ती आमी समर्पण मागुया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. पाठीचो कोणो निट्ट आसूं दी. एजेकिया बरी आज आमी मागया, दाविदा बरी आमी मागया. नव्या सोल्ल्यांत आनी पोरण्या सोल्ल्यांत देवा मुखार रावलेल्या बरी आमी मागया. आज हांवें सांगलें म्हजी सगळी शिकोवण भियेनाकात. सर्वेस्परची प्रसन्नता ह्या देवळांत आसा, ह्या योकरिस्तान तो आसा. आज आमकां तो गूण करता. आपोड सोम्या, म्हाका गूण कर सोम्या, म्हाका नितळ कर सोम्या, म्हजी दया दाखय सोम्या, म्हजी अस्कत काय बक्षी सोम्या म्हूण आमी मागया. कसलीय पिडा जावं दी, कॅन्सर भितर तुमकां फायब्रॉइड्स, या हार्ट प्रॉब्लेम, स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलायटीस आर्थरायटीस, अपेंडिक्स हर्निया, पॅन्क्रिया प्रॉब्लेम, किडनी स्टोन प्रॉब्लेम, पाठीचो कोणो डिस्क प्रॉब्लेम, या ही सुवार्ता तुमी डिवायन वर्ड चॅनलाचेर आयकतना घरा हांतुळणार तुमी आसात. आज ती प्रगट करतना ह्या वेलांगणी मायच्या पवित्र तळांत हांव तुमकां जेजू वापरतलो. हांतुळणार आसलेल्यांक तो गूण करतलो. कामान नासलेल्यांक, गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भावडांचे दया दाखयतलो. ह्या वेलांगणी मायच्या कलमाडी पांया तळीत हांव आशिर्वाद बेसावन जेजू वतलो. तुमी तुमच्या खातीर मागनाका, तुमच्या भावा खातीर, भयणी खातीर, घोवा खातीर, माय खातीर, मावा खातीर, आवय खातीर, बापूय खातीर, मम्मी खातीर, डॅडी खातीर, तुमच्या संबंधी खातीर मागा. जीव कोण पिडयता गा ह्या कालमाडी बेलंकणी भलायकेच्या मायेच्या तळी ते सावां आज धाडल्यान आनी ती सर ते सावां वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचे म्हजे लागीं दिल्यान जेजू ती तुका हांव समर्पण दिता. आज हांगा मागचो लोक ह्या मागण्याक सकत आसा. प्रामाणीकपणान दुखांनी, रडण्यांनी, विळापांनी ती मागतना अभिषेक कर. युवक युवतीच्या जिवितांत निराशपण तांकां येवचें पयस कर. जीवघातीची चिंतपां पयस कर. जीं कोण वावरतात पयस आसात, मागण्यांत पयस आसात, तांकां तूं लागीं हाड. ज्या गांवांत दुखळ आसा, कश्ट आसा, ज्या गांवांत समस्या आसा तांकां समस्या फूड कर. जेजू आपूण म्हाका आशिर्वादीत कर, म्हाका नितळ कर, म्हाका म्हजी नदर लाय जेजू. भाव हें गायन गायतना आमी काळजांत हावन विळापांनी आमची सर ते सावां, आमची सर पिडा शिडा ताका समर्पण भक्तीपणान आमी मागया. आपूण जेजू म्हाका आपू, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपूण जेजू म्हाका आपू, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पातकी स्त्रीयेन तुका
बावरताना पडले कष्टाले तुवें बरें केलें बावरतान हांव तुका सोम्या आसा पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेसू ताळ्याक म्हज्या कांधी गणिया जेसू मागण्याक गुमान तूं दी कुरपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन ती कुरपेची कुडीन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन ती आपडचीच म्हाका आपू आमोळीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण करचीस म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार जेजू तुमच्या बोगल्यान आसा दोळे दंबून दोनी हात काळजाचे दवरा 38 वर्सां ताळे लागीं आसलेल्या कापडलो तो मेल्ल्या लासाराक जीव दिल्लो तो कुरड्यांक दोळे दिश्ट दिल्लो तो थोंट्यांक पांय सोलोंक कुरपा दिल्लो तो बेऱ्यांक आयकोंक केलोलो तो ताका साद कितेंच ना नामाना कापडलेलो देव एजेके कापडलेलो देव जेहोशोबाता कापडलेलो देव हांव तुका आपडटा आपोड जेजू म्हाका तूं आपोड तुज्या अमोलीक रक्तान तूं म्हाका तेलाय जेजू ही म्हजी पिडा शिडा हा जावन तुका भेटोवन दिता सर्गा संवसाराचो धनी तूं जावन आसाय सर्गीन तावन धाड तूं आमचेर देणी फाटलाव करूंक तुजो सदां कालतेपणी सोम्या बेसावांनी बोर म्हजी जिणी तुज्या ताळ्याक म्हज्या उल्याक म्हज्या विळापाक म्हज्या रडण्याक खान दी जेजू म्हज्या मागण्याक गुमान दी जेजू कुरपेची झर म्हज्या जिवितान वळोवन दी जेजू म्हण आमी मागोन गावया सर्गा संवसाराचो जावन आसाय तूं धणी सर्गीन तावन धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावांनी हर म्हजी जिणी सोमिया जेसू ताळ्याक म्हज्या कांधी गणिया जेसू मागण्याक गुमान दी कुरपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवने कुरपेची कुडीन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी आपड जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला कोण कर जेजू म्हाका कोण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार दोनी हात आमचे वयर उबारुया वडा ताळ्यान स्वतंत्रपणे स्तुती करूया हालेलुया 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 वडा ताळ्यान वडा सुखदान वडा सक्तीन वडा भक्तीन तुम्ही मागा तुम्ही स्तुती करताना सर्वेस्वर तुमकां आपडता तुमची ताची दया देवून येता तुमचे वाजन तो पयस करता तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी प्रसन्नतेने भरता Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आम्ही सकड उभे रावया. जेजूचेर आमची नदर घालया. दोन्ही हात काळजाचे दवरा. जेजूचेर तुमची नदर घाला. परत एक पोटी आम्ही मागया. ताची पेकोण आमच्या कुडीन देवान येता. सबार सणांक या गायन गायताना स्तुती करताना जेजून गुण केला. कुडीची पिडा दूख पयस केल्या. 27 जणांक पायाच्या दुखीत आवून ताणें या स्तुती वेळार गुण केला. 17 जणांक तकली पडापडितावन ताणें गुण केला. बोरयेच्या दुखीत आवून 13 जणांक ताणें गुण केला. दोंपरागंटीच्या दुखीत आवून 18 जणांक ताणें गुण केला. एलर्जी तावून 7 जणांक ताणें गुण केला. कान आयकनातल्या तेगांक कानाची दुखी तावून गुण केला. आयकोची सकत दिल्या. थायरॉइड तावून 16 जणांक ताणें गुण केला. फायब्रॉइड तावून 11 जणांक ताणें गुण केला. 6 जणांक भुरग्याचें देणेशें गर्भाचे फोळ तो दिवचे आशिर्वाद ह्या आराधनांत तो दिते आसा. फाटीच्या कण्याच्या दुखातावन डिस्क प्रॉब्लेमांत तावून सुमार जणांक 21 जणांक तो गुण करते आसा. सायनस प्रॉब्लेमांत तावून 8 जणांक तो गुण करते आसा. हार्ट प्रॉब्लेमांत तावून 7 जणांक तो गुण करते आसा. किडनी समस्या तावून तेगांक तो विशेष मापान आपुरते आसा. ब्रेस्ट कॅन्सर तावून 9 जणांक तो सुटका दिते आसा. भुजांच्या समस्या तावून दुखा तावून 12 जणांक तो सुटका दिते आसा. टेन्शन तावून 40 जणांक तो सुटका दिते आसा. न्हीद पडनातल्या सुमार 65 जणांक 65 जणांक बरी न्हीद तो दिते आसा. भुरग्यांच्या फुडारा विशयान चिंचा 14 जणांचे मागणें तो आयकते आसा. इंटरव्यू दिल्या काम मेळोना तसल्या सुमार 14 जणांचे मागणें जेजू आयकते आसा. पेंटा दुखी तावून 5 जणांक विशेष बाबा तो सुटका दिते आसा. लेफ्ट साइड आर मारल्या एका व्यक्तीक तो विशेष बापान आपण गुण करून त्या साइडीन सकत दिते आसा. दोळ्यांची दिस उणे आसल्या 11 जणांक तो आपुरते आसा. अजीर्णता गॅस्ट्रिक समस्या तावून 7 जणांक जेजू आपुरते आसा गुण करते आसा. बावर्त उणो असलेल्या सुमार जणांक ह्या आराधनांत जेजू बावर्तान थीर करते आसा. रिणांत आसलेल्या 27 जणांक त्या टेन्शनांत तावून तांकां तो भायर हाडते आसा. कोर्ट केस आसल्या सुमार 12 जणांक सुमी सांगता भियेनाका झुजू तुझे न्ही झुज मुजें मुशीर बावर्त दवर तुका अन्याय जावंक हांव सोडिना. दोनी हात परत हे पटी वयर उबारा. व्हडा ताळ्यान स्तुती करना जेजू तुमकां समर्पण तुमी मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान
व्हड सुदान Hallelujah. जेजूच्या नावान जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बोळान तुझ्या याजकपणान म्हाका दिल्ली सर पदवी तुझे महिमे खातीर हांव उपयोग करता सर्वेस्परा जहोशमद्रायाक जय दिली एजेकिया तुवें गुण केलोय आज ह्या भुरग्यांचे तुझे आशीर्वाद देव दिवन दी जी कोण दिव्यान वरडाद्वारे आयकतात तांचेर आशीर्वाद ओडून दी टच देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड deliver them Lord स्वर्गीचे जाणवे तू तांकां बोर वावरतान मागण्यान तू तांकां घट कर हे क्रिस्तांव सुटका फेकोवन वाडोवन दी रक्तकणांनी शिरांनी हाडांनी सोनांनी तांच्या जिविताचेर देव दिवन दी इन द नेम ऑफ जीसस इन द वर्ड एंड ब्लड ऑफ जीसस I command in the name of Jesus let there be mighty anointing of the Holy Spirit healing among the people Lord Hallelujah, 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 hallelujah. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು दोन्ही हात तुमच्या तकलेचे दवरा अशे बळे म्हाका बळे तकलेचे दवरा तुमच्या पती खातीर पत्नी खातीर भुरग्यां मळां खातीर आतां तुमी मागता ते तुमचे हात न्ही सुमयेचे हात म्हूण चिंता तुमचे भितर तकलेंतल्यान पांय पर्यंत शरीर विश्व जेजूक समर्पण दिया सुमी आमचेर आमची जतन घेता आमचें वजें तो घेता तर अभिषेक तो आमकां करता ताच्या अमोलीक रक्तान तशें पवित्रत्मेचे सक्तेन आज आयिल्लें तुमी अशींच फाटीं वचनात orत्या सक्तेन भुरग्यां मेमोरी फॉर नॉलेज विजडम उडासाची सकत जाणवाय जाय मागा बायबल सांगता उडासाची सकत नातली मागा म्हणटा कितें सकट त्या आशिर्वादां जाय हात काड नाकात स्तुती करून तुमी मागा हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान हालेलुया 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 व्हड सक्तेन हालेलुया हालेलुया जेजू तुझ्या नावाने कालमडे रंगणी मनुष्य या जाग्यार पवित्र थाळार हांवें शिकयला ही स्वता तुजी जावन आसात तुजी उतरां ताच्या जिविता विस्मितांनी कोणांनी रुजू करताय म्हूण बायबल आमकां सांगता मार्कोसांवाचेर 16वा स्वर लुकासांवाचेर 9 आनी 10वा स्वरान तुवें सगळे हो स्वर्त परगट कर ही स्वर्त विस्मितांनी कोणांनी आशिर्वादीत कर हांगा आयलो हर एक लोक आशिर्वाद जावन दी टच bless heal them Lord deliver them Lord hallelujah सकड आमी दिंबी घालया ए देवाडा सक्रामेंता गायन गावया जेजूचे बेसांव आमी स्वीकार करया Sacramenta sostanama corona urvilatya rupabotla movioriti adanya salvovita uscutrisya bhavatace molti sase bapa tase sputa allasani stutisa potvi mahima sasta sasta ekastalyan hasita Duka duka cha spirita sama sami navarta Amen. Sergintaun undo tankan diloy sesuatu asilo प्रार्थुया हे देवा विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको
तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमीन. दैकन्नीकडे बोर बसया. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आतां मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेल्लंकणी सायबिणीचें नोवेन आसा. नोवेना उपरांत ते लावणी उपरांत तुमी सोमेस्तांनी स्टेला मारीस मंटपाक वचें. थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा. मिसाक आतां मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना मिसाचें तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता जोझेफ डिसोजा आनी कुटुंब किन्निंगोळी, कॅनडी आनी कुटुंब मैसूर, आल्फोन्स आल्वा सिरवा हाचो आज बर्थडे. तशेंच लुवीस लोबो कांजार हाचोय आज बर्थडे. जसिंता डिसोजा BC रोड, विनोलिना मिनेझस पामूर, फेथ आनी कुटुंब तोट्टाम, जेस्सी डिसोजा शिरवा, बार्बोस कुटुंब उडपी, रिशल आनी लियाना डिसोजा मणिपाल, सरिता डिसोजा ब्रह्मावर, रायन पिंटो उडपी, रॉयस्टन डायस बैंदोरू, डेलिस वियोला डिसिल्वा कल्याणपूर, रोनाल्ड सिंथिया डिसोजा पेरंपाल्डी. तशेंच मोनिका पिंटो हाची आत्मा खातीर मीस दिता आशा मोंतेरो आनी कुटुंब कालमाडी. मॅथ्यूस हाच्या आत्मा खातीर मीस दिता साजू जॉन मँगलोर. एलेक्स आनी ब्रिजित डेसा हांच्या आत्मा खातीर मीस दिता लुसी डेसा कालमाडी. फिलोमिना मतायस हांच्या आत्मा खातीर मीस दिता जॉयलिन बर्बोजा पांगळा. तशेंच जॉन एलिझा ताशा आरान्ना हांच्या आत्मा खातीर मीस दिता विक्टर आन्सिल्ला मेनेझस मूड पेडले. तुझ्या वेथी भोवती आमी आयल्या बापा, संतोषाच्या उमाळ्या. भक्तीन उर्बेन कालत्या काळसान मोनात भेटोंक अर्गां बलिदान. दिसो आयसो तुवें सामकां दिल्लो, हरसूंक तुजी महत् कार्यां. उबान ही काल्स अर्गां थिंग सोड बोणे, तुझ्या मितमे नातलेल्या मोगा. तुझ्या वेथी भोवती आमी आयल्या बापा, संतोषाच्या उमाळ्या. भक्तीन उर्पेन कालत्या काळसान मोनात भेटोंक अर्गां बलिदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो देव व्हरतो मोगाळ मैपासी आयच्या दिसा ताच्या उतराद्वारी आराधनांत आमी ताचो अनुभव जोडलो.
आतां तो आमकां आमच्या जिवितांत एक वर्तें खाण जावन आमच्या भितर येता येवकारिस्त. आत्मीक बोळ आत्मीक घटाय आमकां मेळटा आनी आमी केदींच सोलवून वेची नांव, कित्याक तो आमचे संगी सदां काळ आसतलो. हें येवकारिस्ती बलिदान पवित्र परी भेटोवच्या खातीर आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया आनी परत एक फावटी बळवंत देवा समोर आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हणल्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. काकोळदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयसोगडास करतना तुजे विनवणेन आमच्या असक्कायेंत आमकां बोळ दी म्हणो आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हणो तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सुवे पवित्रत्वेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जेहोच्या मरणा उपरांत दुदयाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सरपडोवन ताका नामाण केलो. उपरांत रायान तांचें उतर आयकलें. तांणी सरेस्परा आपले पुर्वजांच्या देवाच्या मंदीर सांडलें आनी ते पुजे खांब्याचे आनी मुर्तीची पुजा करूंक लागले. ताच्या ह्या अपराधा लागून सरेस्परान क्रोध जुदेव आनी जेरुजालेमाच्या आयल्या तरी तांकां सर्वेसरी फाटीं हाडले खातीर ताणें तांचे मदें प्रवाद्यांक धाडलें. तांणी तांचो अपराध दाखोवन दिलो पूण ते तांचें उतर आयकलें नात. तेन्ना याजक जेहोवाच्या पुता जेरेकियाच्या देवाचो आत्मो ताचेर आयलो. तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें, देव अशें सांगता, तुमी सरेस्पराचो आदेश कित्याक पाळिनात? ह्या वरवीं तुमकां कांय बरेंपण जावचें ना. तुमी सरेस्परा सांडलां देखून तो तुमकां सांडटलो. पूण तांणी ताचे विरोध गुडमोळ केलो आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणें तांणी सरेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत पात्राणू जिवेशी मारलो. अशें जेहोवाच्या आपणाक जेकर्याच्या बापाय जेहोवाक केल्लो उपकार विसरलो आनी ताणें ताच्या पुताक जिवशी मारलो. तो मरतना ताणें म्हळें, सरेस्पराक हे पळोवंक आनी परिपवण घेवं. 1 वरस समतस रायाम घराच्या पदवेन जेहोवाच्या विरोध झूज केलें. ते झुजांत आनी जेरुजालेमांत आपले तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांक जिवशी मारले आनी तांचे कडचे लुटले. ते सगळे दुस्मनाच्या रायाक हाडून दिले. राय रामाय घराची
परजात आनी सैनिकां मदें आशिल्ली पूण सरेजपणान एक व्हड गोंसो तांचो हातांत घाली कित्याक इस्रायलांनी सरेजपणाक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडिल्लो अशें जेवासाक फावो ती शिक्षा मेळची आरामगारांनी कठीण पिडेंत वळवळ्ळी तांकां सोडून गेल्ल्या उपरांत तांच्या सेवकांनी तांचे विरोध गुडमोळ केलो कित्याक तांणी याजक जिवाक पुताक जुशी मारिल्लो तांणी ताका ताच्याच हांतोळ्यार जुशी मारिल्लो ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपिलो पूण रायांच्या समाधींनी ताका निकेपिलो ना देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार मुची दयाळाय ताका सथा दाखयतलो मुची दयाळाय ताका सथा दाखयतलो हांवें विसून काडलेल्या सवय हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो सदां सर्वदां बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो मुची दयाळाय ताका सदां दाखयतलो सदां काळ मुचें बोळेपण हांव दाखयतलो म्हज्या सल्ल्यान ताका विश्वासी रावतलो ताची संतत सदां काळ हांव सांबाळतलो ताचें सिंहासन मोळाब आसासर उरतलें म्हजी दयाळाय ताका सदां दाखयतलो ताची संतत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपारवा कर्ण मुझे कायदे मस्तीत मुची विधी नियमां सांडून म्हजे उपादेश मोडटीत हांव तांच्या गुन्यांवाक तोणको घेवन शिक्षा लायतलो तांच्या पातकांक लागून तांकां जेरबान मारतलो म्हजी दयाळाय ताका सदां दाखयतलो म्हजी दयाळाय ताका सदां दाखयतलो समेस्त आमी उबी रावया आनी मिसेस उद्गार आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो कोणाकच 2 दनयाची साखरी करूंक साधना कारण
एकाच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका. काणाप्रास जीव व्हरतो आनी नेसनाप्रास कूड व्हरते न्हय. पळया ती अंतराळाची सुकणी, ती वंपिनांत, लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत, तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तेम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करना आपले आवको थोड्या वेळाक म्हणी सोडोवंक शकत, आनी नेसण्या विशयान तुमी कित्याक कंत करचे. शेतांतलीं ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळनांत वा वळिनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासता त्या शेतांतलें तण सयत देव ह्या पुरे न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या बावडताच्यानो. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनबावडट्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तूय तुमकां तो दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हें वाक आनी तुका क्रिस्ता. मोग आमच्या काळजांतसून वोर आमच्या हातांतसून हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार काणी गो मोगान तुका दिवच्यो स्वीकार बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. ओड्या वायना सवे गे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. ओड्या वायना सवे गे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्रतेच्या आगाभाग सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तशे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सोसनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नित्यांकारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दाळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पतो सगाणी संवसार पळा तुज्या वैभवान. ओन सगळीं तुकाच ओन सगळीं तुकाच सर्वेस्पराचे नावे एता काकाचे. ओन सगळीं तुकाच ओन सगळीं तुकाच. बापा कोरोस तूं पवित्र. तुस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पोवची. तीस बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत हातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसो तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सो गोड पर गोटुया. सोम्याची सूर तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पगडता. तुझ्या येण्याक सोम्याची सूर आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझॅक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आंकांतांतलीं वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचें पाप करतली आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे ते म्हाका भोवना पूण देव उतरस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून दी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪವಿತ್ರ जीविताच्या उंड्या तुये काळजांत मोच्या भावार्थाच्या पयना जामू सोड आता
जिविताच्या वोंड्या तुये काळजांत मुच्या भावार्थाच्या पयला सामोसो ओड आधा उंडो तूं सर्गेंसो सुस्तीक जिवितासो तुका कोण सेवता बरान पर्यंत चिकता तर जेसू सोम्या तुये काळजांत मुच्या जिये तर जेसू सोम्या तुये काळजांत मुच्या जिये जिविताच्या वोंड्या तूं काळजांत मुच्या भावार्थाच्या पयला सामोसो ओड आधा सूर्यो तूं नीतीसो अंतर पयस्तावणसो तुजी वाट सोसता सर्गिंगरा पावता तर जेसू सोम्या तुये काळजांत मुच्या जिये तर जेसू सोम्या तुये काळजांत मुच्या जिये जिविताच्या वोंड्या तुये काळजांत मुच्या भावार्थाच्या पयला सामोसो ओड आधा सागांत मुच्या जिये तर जेसू सोम्या तुये काळजांत मुच्या जिये जिविताच्या वोंड्या तुये काळजांत मुच्या भावार्थाच्या पयला सामोसो ओड आधा जिविताच्या वोंड्या तुये काळजांत मुच्या भावार्थाच्या पयला सामोसो आधा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैसुकडास काढून ह्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय ओंकार मरीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जाव
हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. जय सवे आसो. आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. देखने गडीभर बसया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां. पयल्यान पयलें हांव तुमकां रेतिरेखायला सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पूर्ण शेतान तुमी मागिल्लें मेळटलें. जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्या बावरतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमकां पाद्राबान सांगल्या बरी बावरतान ताच्या लागीं आयिल्ल्यांक जेजून केदाळस खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें. तुमी हांगासर त्याच बावरतान आयल्यात. तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या विनवणेचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालतलो. मोरी माय तुमच्या सर तेसावां खातीर तिच्या पुता लागीं विनाती करतली. तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्यानो हर एका सोनवारा दीस हांगासर अर्ध्या दिसाची रेतीर आसा. दुसरे पाद्राब येवन हांगासर ही रेतीर सोलोन व्हरतात. तुमकां तितकेशे मोत जड जाल्ल्या वेळार, तिके कंत बेजाराय आसल्या वेळार येया तुमी. इल्लोसो वेळ सोनवारा दीस वो अर्द दीस आमी जेजू सवें करसिया. सर तुमच्या जिविताचे समस्या फूड करूंक तुमकां बोळ मेळटलें भितरल्यान आनी जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव तुमकां जातलो. मोगाच्यानो तुमकां देव बरें करूं. येवच्या सोनवारा रेतीर सोलोन व्हरूंक मनादीक बाप पियूस डिसोजा, शिवमोगा दिएसीस. हांवें प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणजे आमच्या मोगाच्या पाद्राबांक साबार तेंपांनी ते आयले. पयस आसले पूण आतां शिवमोगा आयल्यात ट्रान्सफर जावन. देखून हांवें तांकां सांगलें, फादर म्हयन्याक 1 कोटी म्हणी तुमी हांगासर येजे आनी रेतीर सोनवाराची अर्दे दिसाची सोलोन व्हरीजे म्हूण हांवें तांकां सांगलें. आज हांगासर ते आयल्यात. व्हडा पुरबायेन देवाचे उतार आमकां ताणें मोडलां आनी आराधनाच्या वेळाचेर आमच्या खातीर, आमच्या बऱ्या भलायके खातीर ताणें मागलां. शिवमोगा जावन ते आयल्यात. तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर येतात. जॉन हर एका सोनवारा दीस येतात आनी हांगासर वाजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागूंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्ड ही रेतीर टेलिकास्ट करतात. तांकांय हांव तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो हांगासर आमचो एक कुकींग ग्रूप आसा आमच्या पिरगजीचो. व्हडा मोगान रेतीरेक आयिल्ल्यांक जेवण रांदतात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमच्या पूर्ण शेताची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. ह्या वर्सा पेस्ताचो विशय जावन आसा सर्गींच्या दिरव्या तेवशी मोरये माये संगी अत्रेगान सोमकोवची यात्रिका. हाका तयाराय जावन ऑगस्टाच्या 6 तारखे तावन 14 तारखे पर्यंत सांजेर 4 वरार नोवेन आसतलें. नोवेनाच्या वेळार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, मिसाचें बलिदान, वेल्लंकणी सायबिणीचें नोवेन आनी तेलावणी आसतली. पेस्ताच्या दिसा ऑगस्ट 15 तारखेर 4 पवित्र मिसाचीं बलिदानां आसतलीं. सकाळीं 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेंत, 10:30 वरार पेस्ताचें साम्रामीक मिसाचें बलिदान उडपी देयसिजीचे गवळीक बाप भेटयतले. उपरांत सर्वांक दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. सांजेर 4 वरांचेर आनी एक मिसाचें बलिदान कोंकणी भाशेन आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमकां फेस्ताच्या बाबतीन दान दिवंक, नोवेनाक आनी फेस्ताक मुड्दोम रावंक, फिरजेंत रावंक अवकाश आसा. देव बरें करूं. आतां आमी वेल्लंकणी सायबिणीचें नोवेन करता. नोवेना उपरांत तेलावणी आसा. तेलावणी उपरांत हांवें तुमकां सांगलें तुमी स्टेला मारीस मंटापाक वचचें.
थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा. आतां ह्या रेतीरेक कुमो केल्ल्यांची नांवां हांव सांगता आसतना तुमी दया करून मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रबातावन तुमची मनाची वात घेवची. हनोरा फर्नांडीस कल्याणपूर, जॉस्विन डिसोजा बायकाडी, फ्रांसीस फर्नांडीस कालमाडी, रोझारियो शांती डिसिल्वा सस्तान, मेल्विन डिसोजा आनी कुटुंब उडपी, तशेंच लिवाना डी आल्मेडा तोट्टां. तुमकां देव बरें करूं. देखन दिमी घालया वेलंकणी साहेबांच्या नोवेन आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत त्रिंदारी जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससान जावन तुका विंचून काडली. देव पुता तूं गर्भे समोनच्या वेळी तुका बगल्या वर्त्या आनंदाचो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वाडूं आनी तिसरां वाडूं हांव भोव चड येतरेतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंद भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत आकुलतेचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणुकेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बंदोवन भोव गलतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका नशीब कर. नाहीतर म्हाका दिगर्दशे उपकार बळसे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. जाग्याचें डॉक्युमेंट सारकें जावं कुटुंबान घरान शांती समाधान मेळोवंक एक्सिडेंटांत हांव राखल्याक अर्गां दितां. बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक मोतीक समाधान लाभोवंक वायट संवयतावन सुटका मेळोवंक काजेरी जिवितांतलो मानसताप पयस वचोवंक बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक भुरग्यांचें देणें लाभोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक अमेरिकाची विजा मेळोवंक आमाल पियोणें सोडूंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक कातीची पिडा गूण जावंक प्रेग्नन्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां दितां. स्वंत घर बेगीनच फावो जावंक केस चडचे रावोवंक मागुलो उपकार मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां दितां. देवबिरांतेन जियोंक काजेरी जिवितांतले समस्या परिहार जावंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक बाबा हो मदलो मनस्ताप सारको जावंक लाखांनी रीण फारीक जावंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक ICUंत आसलेल्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांक बरी सैरीक आनी फुडार लाभोवंक गर्भांतल्या भुरग्याची वाडावळ सारकी जावंक बरे रिजल्ट आयिल्ल्याक देवाक अर्गां दितां. खंत बेजाराय समस्या परिहार जावंक मोस करून घेतिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक वेरिकोस वेन गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक हाती धरलें काम पोंताक पावोवंक किडनीचे समस्या गूण जावंक दोळ्यांतलें इन्फेक्शन गूण जावंक नर्सिंग परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक शिकप मोतींत उडास उरोवंक गुमटी दूख गूण जावंक पासपोर्ट विजा वेगी मेळोवंक रेडिएशन बऱ्यान जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक. मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात
तुझ्या मध्यस्थिकेत म्हाका आजची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक वो तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजांत पेटयला सैमवंता मोगा आनी आनंदाच्या मनात हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणेक हे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुज्या खुशीचें जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाचमे आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुज्या खुशीचें जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाचमे आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुज्या खुशीचें जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाचमे आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रमाणात तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां जावन दीत म्हूण हांव खोशी व्हरतां. आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हणून आत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात सोडून दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनात येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलेले ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे तुजे सशीन पावती. सोमी तुमच्या सोवे आसो सवे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक कसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या भुजोंदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लागी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या न्हू आतां ते लावणी आसा ते लावणे उपरांत हांवें तुमकां सांगलें स्टेला मारीस मंडपाक वचचें आनी तुमी जेवनूच घरा वचचें. देव बरें करूं. पाण संख्यु 493 493. Bangaran neto zari vostra nesan puja wujuya raya asa sopi sundarani.
오필자 방가란 내도 Beri वस्त्राने संग तुझ्या उजव्या राया आसा सोबी सुंदराने तुझ्या परिवाराम आसा सुंदर त्यो राजकुवरनी 오필자 방가란 내도 우주와 보스라니 오필자 방가란 내도 서리 वस्त्राने서 तुझ्या उजव्या राया आसा सोबी सुंदराने 오필자 방가란 내도 저리 वस्त्राने서 तुझ्या उजव्या राया आसा सोबी सुंदराने Duwe aik maka chin सकले माई बापाचे गर्विस सोबा एक तुझे राय बोला ताची सेवा तू कर ओ फिर चाबांगारा नेटो सरी वस्त्रानेसो तुझ्या उजव्या राया आसा सोबी सुंदराने ओ फिरच्या भांगारा नेटो जरी वस्त्रानेसो तुझ्या उजव्या राया आसा सोबी सुंदराने संभ्रमानंक्वारी मेळो राणीक्ती सांगातीता संतोषाच्या संभ्रमांती रवळेरान भितर सरता ओ फिरच्या भांगारा नेटो जरी वस्त्रानेसो तुझ्या उजव्या राया आसा सोबी सुंदराने ओ फिरच्या भांगारा नेटो जरी वस्त्रानेसो तुझ्या उजव्या राया आसा सोबी सुंदराने
Carputasoe Angquar mori Ashirvad Nim Amka Jesuच्या पवित्र कालसा आमा सर्वां दे तुझे आशीर्वाद बोले की चेमाए Amavasat vinadikan दर्या शुक्रा Amavasat vinadikan तुम्ही समस्त बडव्यानो आणि भक्तानो vinadikara Bagaimana Kristaच्या कृपेने निवारणका आमच्या देवा आमच्या दिसवंतले बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन